नमस्कार सगळ्यांक माय मोगाचो आणि उर्बे भरीत येवकार। आमोणकार घराबो आणि संजना पब्लिकेशन्स हांणी आयोजित केल्ल्या कोंकणीच्या वावरांत महत्वाचे योगदान दिवपी अशे चित्रकलेच्या मळार नामना मेळोवपी अशे आमचे सगळ्यांचे शांतोबाब उर्थात शांताराम आमोणकार हांच्या दिसपटी या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक आमी हांगासर सगळे उपस्थित आसा। कोंकणी चळवळीचे साबार टप्पे आसात। ह्या साबार कडेन जायते झुजारी वावुरतात आणि तांचे योगदान हे भाशीक तशेंच प्रांतीक अस्मितायेची एक महत्वाची बुनियाद थारता। अशीच एक बुनियाद म्हणल्यारच शांताराम बाब आमोणकार। 2023 वर्सा तांचे जन्मशताब्दी वर्स आणि आयज तांच्या दिसपटी या पुस्तकाचे लोकार्पण हांगासर जाता। ह्या खिणाक आमी सगळे उपस्थित आसा देखून तुमकां सगळ्यांक हांव उर्बे भरीत येवकार दिता। तशेंच मागता आयच्या या प्रकाशन सुवाळ्याक आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले कार्यावळीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, तशेंच मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उपस्थित कवी माधवबाब बोरकार, तशेंच मानाचे सोयरे ह्या नात्यान उपस्थित किशोरबाब गांवकार, तशेंच पुस्तकाचेर उलोवपी प्राध्यापिका आसावरी नायक हांव सगळ्या लागीं मागतात आनी माची येवन आपली बसका घेवची। तशेंच सगळ्या लागीं मागता ताळी आनी सगळ्या मानेस्तांक आमी येवकार दिवचो। मानेस्तांक देव बरें करूं। ह्या खिणाक हांव मागता संजना पब्लिकेशन्सचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकर हांच्या लागीं तांणी येवकाराचे उलोवप करचें। सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानीस उदयबाब भेंब्रे, आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानीस माधवबाब, आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे भोवमानीस किशोरबाब आणि भोवमानीस आसावरीबाई, आणि आयच्या सुवाळ्याचे सूत्रसंचालक बाब गौरांग भांडिये। तुमकां सगळ्यांक आयच्या कार्यावळीक मन काळजासावन येवकार। तशेंच सगळे मानीस जे तुमी आज कार्यावळीक आयल्यात, आज मदलो दीस, कामाचो दीस अशें आसतनाय मुजरत वेळ काडून हांगा आयल्यात, तुमकां सगळ्यांक येवकार। शांताराम बाबाचें हें पुस्तक खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता एक वर्सभर पयलीं येवपाचें, पूण कांय पुस्तकांक योग येवचो पडटा प्रकाशन सुवाळ्याचो, आनीक तो बरे कारणा खातीरय आसता। हें पुस्तक तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार एक खूब मोलादीक पुस्तक, कारण शांताराम बाबाचो सहवास कोंकणीचे आमी कोंकणींतले जांकां महापुरूश म्हणून मानतात ते शणै गोंयबाब, त्या शणै गोंयबाबा बरोबर शांताराम बाबाक सहवास मेळ्ळा शणै गोंयबाबाचो, आनी अशे लोक सामके अवघे हाताबोटार मेजपा इतले अशे आशिल्ले, आनी ताजो उल्लेख तांच्या दिसपटीक शणै गोंयबाबाच्या संबंदान तांच्या दिसपटीक हो उल्लेख मेळटा। हें खूब म्हत्वाचें आनी एक डॉक्युमेंटेशन म्हणचें पडटलें। आनी चड करून जाग म्हयनाळ्याचे उपकार हांव मानन, कारण माधवीन तेन्ना तकालस घेवन शांताराम बाबा कडल्यान ही तांची दिसपटी जागांक उजवाडायली। दिसपटी म्हणटा ती नॉर्मली जेन्ना बरयतात कोणी तेन्ना तातूंत भितर पर्सनल गजाली खूब आसतात आनी त्यो निवळावन तें पब्लीश करप आसता, आनी हें खूब कठीण काम, आनी हें काम तेन्ना माधवीन केल्लें, आनी माधवी बायन हें काम केलें म्हणून आज आमकां हें पुस्तक पळोवपाक मेळ्ळें। खरें म्हळ्यार हें माधवी बायचें सपन आशिल्लें की तांचें पुस्तक येवपाक जाय म्हणून, पूण अकस्मात मदीं जें घडलें, माधवी बाय आमचे मदीं आज ना, पूण तांणी जे एफर्ट्स घेतिल्ले तेन्ना ते मुखार व्हरून आज हें पुस्तक तुमच्या भेटेक येता। शांताराम बाबाची जीण तशी पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना ते गोंयांक आयले, जेन्ना मुंबय आशिल्ले तेन्ना तांणी खूब वावर केलो, आनीक गोंयां येतकर घडये तेन्नाच्या गोंयकारांक तांचें म्हत्व कळ्ळें ना, आनीक जितलो तांकां मान सन्मान मेळपाक जाय आशिल्लो तितलो मेळ्ळो ना, पूण तांणी आपलें कार्य, आपलें कर्तूब जें कितें आशिल्लें तें सगळें आपणें बरोवन दवरलें
आनी तें बरोवन दवरिल्ल्यान आज आमकां खुबशी त्या तेंपावेली म्हायती मेळटा. हें पुस्तक आज तुमच्या मुखार दितना म्हाका खूब खोस जाता. आनीक चड करून राजूच्या उपकार मानून कारण राजून म्हाका एक असो हें दिला की जागाचें खंयचेंय पुस्तक आसूं, आपणें छापपाचें आशिल्लें तें आसूं अथवा जाग म्हयनाळ्याक जे लेख येतात, लेख आयल्यात तांचे संबंदान आसूं, तुका फूल फ्रिडम, तुका जाय तेन्ना पुस्तक काड आनी तें तुवेंच काडपाचें. असो एक म्हाका सामको ताणें फ्री हँड दिला आनी तातूंतल्यान आयचें हें पुस्तक तुमच्या मुखार येता. सावरी बाय आमच्या मदीं हांगा मानेस्त म्हणून आसा, सखाराम बाब आसा, आनीक जागान ह्या खातीर खूब सहकार्य केलां. ह्या पुस्तकांतले कांय लेख मेळनाशिल्ले, आमकां कांय मॅगझिन्स मेळनाशिल्लीं तेन्ना ती सोदून काडून, तसोच सुनील जाधव तांचो जो DTP करपी आसा ताणें सगळें पुस्तकाचें टायप सेटींग करून म्हाका तशी तकालस पडपाक दिनासतना हें पुस्तक तयार करून दिलां. हांव चड उलयना, मानेस्ते हांगा उलोवपाचे आसात. तांच्या उलोवपांतल्यान तुमकां शांताराम बाबा बद्दल चड म्हायती मेळटली. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. उतरांनी येवकार जालोच आसा. आतां आमी फुलांनी आमच्या मानेस्तांक येवकारतात. मागता प्रकाशक दिनेश मणेरकार सरांच्या लागीं तांणी सगळ्यांक रोप भेटोवन येवकार दिवचो. सगळ्यान पयलीं कार्यावळीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे. सगळ्या लागीं मागता नेटान ताळयो जावच्यो. तशेंच फुडल्या सुवातेर उपस्थित मानाचे सोयरे कवी माधवबाब बोरकार, तशेंच मानाचे सोयरे नात्यान उपस्थित आशिल्ले किशोरबाब गांवकार, पुस्तकाचेर उलोवप करपी आसावरी नायक, देव बरें करूं सर. आतां आमी इश्टानो सर्गेस्त शांताराम आमोणकार हांच्या दिसपटी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करतात. मागता माचे वयल्या मानेस्तां लागीं तांणी दिसपटी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. हे खिणाक आमी ह्या पुस्तकाक ज्या ज्या व्यक्तींचो हातभार लागला त्या सगळ्यांक आमी पुस्तकाच्यो प्रती भेटयतात. सगळ्यात पयलीं छापणावळ आनी पुस्तकाची मांडावळ करपी ऋषिकेश आठवले जर हांगासर आसत जाल्यार तांणी मुखार येवचें. आमी तांची प्रत तांचे मेरेन पावयतात. तशेंच हे लेखांचें संकलन करपा खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो आदार लागिल्ले जाग मासिकाचे कार्यकारी संपादक सखारामबाब बोरकार तांच्या लागीं मागता तांणी मुखार येवन आपली प्रत घेवची. हांव मागता ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे हांच्या लागीं तांणी ही प्रत भेटोवची. तशेंच पुस्तकाचें टायप सेटींग करपी सुनील जाधव, पुस्तकाची सुरवेची मांडावळ आनी लेख मेळोवन दिवपाक आदार करपी भोमानेस्त किशोर अर्जून, तशेंच कृष्णदास श्यामा ग्रंथालयांतल्यान कांय लेख मेळोवन आदार केल्ल्यो बाय कृपाली नायक हांगासर आसत जाल्यार तांणी मुखार येवचें. ह्या सगळ्या मानेस्तां कडेन तांच्यो प्रती आमी त्या मानेस्तां मेरेन पावयतले. इश्टानो, ही दिसपट्टी वाचपाची उमळशीक तुमकां सगळ्यांक लागली आसतली, पूण त्या आदीं ह्या दिसपट्टीची सुलूस आमकां दिवपाक आमचे मदीं उपस्थित आसात आसावरी नायक. आसावरी नायक सद्याक खांडोळेच्या सरकारी महाविद्यालयांत मानसशास्त्र विशयाच्यो प्राध्यापिका आसात. तशेंच जाग ह्या कोंकणी दिसाळ्याच्या संपादकीय मंडळाच्यो त्यो वांगडी आसात. हांव आसावरी नायक हांच्या लागीं मागता तांणी ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. म्हाका हांगा हांव शिक्षिका म्हणून वा जागाचे संपादक म्हणून येवना, पूण म्हाका मेन आपवणें आयलां म्हणटा तें की माधवीची धूव म्हणून. कित्याक मम्माचें ह्या पुस्तकाचेर खूब काम केल्लें आसा आनी कांय यादी अश्यो मम्माच्यो हांव तुमच्या मुखार मांडटां. तर मम्मा म्हाका याद आसा सदां म्हणटाली की बोलयांच्या पावंड्या वयल्यान भाशेच्या पावंड्यार पाविल्ल्यो कांय थोड्योच ह्या जगान भासो आसा आनी तातूंतली एक भास म्हणटा ती कोंकणी.
आनी हें कशे तरेन घडलें, ह्या कर्तृत्वाचो इतिहास कितें, हें सगळें डॉक्युमेंट करप सामकें गरजेचें. जर भायर तुमी पळयलें, आतां अमेरिकेक हार्वर्ड सुद्दां असले युनिवर्सिटीन असल्या तरेच्या इतिहासाचेर खूब काम जाल्लें आसा. आनी आमचे म्हळ्यार कोंकणी भाशेन अशे तरेचो इतिहास आसा तरी इतलें काम जाल्लें ना. म्हणून शांताराम बाबाचें बरोवप उजवाडा येवप खूब गरजेचें अशें मम्माक दिसतालें. कित्याक ते त्या काळाच्यो तशेंच कोंकणी भाशेच्या संघर्शाचो हो सगळो एक इतिहास अशें मम्मा म्हणटाली. मम्माचें मंथन पुस्तक जर तुमी वाचलां जाल्यार तातूंतय तुमी वाचलां आसतलें की शांताराम बाबाक मम्मान नव्या गोंयाचो एक शिल्पकार अशे तरेन म्हळां. आनी दिनेश बाबान तुमकां सांगलांच की मम्मान हें जें कितें ही दिसपटी आशिल्ली ती आसा तशी छापूना, ती खूब निवळावन ताजेर खूब काम करताली मम्मा. आनी जेन्ना ती काम करताली तेन्ना जर कोणीय तिका विचारतालो आगो तूं कित्याक करता, तूं कितें करता अशेंच म्हणून, तेन्ना मम्मा एक तातोन मम्माक सांगिल्ली एक काणी सांगताली. म्हळ्यार ती शांताराम बाबाचीच. तर 1941 वर्सा म्हाका दिसता तातो पयले फावट शांताराम बाबाक पणजे मेळिल्लो. आनी तेन्ना तातो मम्माक सांगतालो आनी सगळ्यांकच सांगतालो की शांताराम बाबाक कोंकणीचे पिशे अशे लागिल्ले म्हणून. आनी तो सगळ्यांक ते पिशे लावपाचो प्रयत्न करतालो. आतां पिशे लागिल्ले म्हळ्यार कितें, दुसऱ्यांक पिशे लावप म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार कोंकणी आमची भास आनी ह्या भाशेचें काम करप आमचीच जबाबदारी अशे तरेचे तो लोकांक पटोवंक दितालो. आनी तातोकूय ताणें पटोवन दिवपाची म्हळ्यार तातोकूय पटोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना तातून ताका म्हळें की म्हाका तशी व्हडली पटोवपाची गरज ना, कित्याक हांवें शणैगो बाब मातसोसो वाचला, पूण एकूच म्हाका एक म्हज्या मनान एक खंत आसा कोंकणी बाबतीन म्हणून. आनी ती म्हळ्यार की कोंकणी आपल्यो ज्यो भयण भासो आसा म्हळ्यार मराठी म्हणया हिंदी म्हणया तांकां तोंड दिवपाक केन्ना पावतली वा त्या पावण्याचेर केन्ना पावतली काय म्हणून कोंकणी भास. आनी तेन्ना फट्ट करून शांताराम बाबान एक जाप दिल्ली, ती म्हळ्यार की ताका 100 वर्सां लागूंक शकता वा 200 वर्सां लागूंक शकता, पूण जर आमी आयच्यान वावर आमच्या हातान घेतलो जाल्यार त्या 200 वर्सांतलो एक दीस उणो जातलो अशें म्हणून. आनी तातोक तें सामकें पटलें आनी तातो म्हणपाक लागलो की आपले जे आयुश्याचें एक मिशन आसा तें आपणाक शांताराम बाबान दाखोवन दिलें अशें म्हणून. आनी मम्माय जेन्ना एडिटींग करताली तेन्ना मम्मा म्हणटाली हे त्याच मिशनाचो हो भाग म्हणून. आनी जो शांताराम बाब म्हणटालो की कोंकणीचो ती 200 वर्सांचो तो संघर्श आसा हो आपलो वाव तो एक दीस कमी करपाक अशे तरेन. तर हें आज मातशें याद जाता. आनी तशेंच जेन्ना हांवें हें पुस्तक मातशें चाळ्ळें आनी म्हाका आनी एक अशें जाणवलें, म्हळ्यार शांताराम बाब आनी मम्मा भितर आनी एक अशें सारकेपण. एक म्हणया आमी की दोगांय कोंकणी मोगी वा कोंकणी झुजारी, पूण ते भायर दोगांय एक अशें निस्वार्थी तशेंच प्रेरणादायक दोगांय जाणां शिक्षक अशीं आशिल्लीं अशें हांव म्हणटलें. आनी म्हजे असल्या म्हळ्यार सामके नवे शिक्षकांक तांचे कडल्यान खूब अशी उर्बा घेवं येता. म्हळ्यार आतां शिक्षक म्हळ्यार कितें वा शिक्षक म्हळ्यार कशे तरेन जावं येता, म्हळ्यार फकत वर्गाच्या भितर आमी सिलेबस सोंपयलो म्हणून जायना, म्हळ्यार समाजीक चळवळीन आमी कशे तरेन वांटेकार जावं शकता हें तातूंतल्यान आमकां समजूं येता. तर शांताराम बाब हेंय बी मम्मा मातशें सांगताली की सतत आपल्या विद्यार्थ्यांक कलेच्या मळाची वेगळी वेगळी जी क्षितिजां आसा ते दाखयताले. तशेंच फकत गोंयान रावून न्ही, गोंयचें काम करप गरजेचें पूण गोंया भायर वचून शिक्षण घेवपूय गरजेचें. मागीर तें सुद्दां करपा खातीर तो वेगळे वेगळे विद्यार्थ्यांक उर्बा दितालो. आनी आपणाक जर जाय आशिल्लें जाल्यार तांच्यांनी आपले चित्रांचे म्हळ्यार सगळ्यान बरें म्हळ्यार चित्रकार जावं येताले वा खूब प्रदर्शनां करून हाडूं येतालीं, पूण त्या पेक्षा तो नव्या भुरग्यांची चित्रांची प्रदर्शनां करप म्हळ्यार आपल्या विद्यार्थ्यांचे तांकां फुडें काडप हें खूब बरे तरेन करतालो. आनी म्हाका दिसता मम्माय तशीच आशिल्ली, कित्याक मम्मा म्हणटाली तांची दोगांयची प्रांतां वेगळीं आसूं म्हळ्यार कला वा संशोधन. मम्माय म्हणटाली की आपले प्रांत संशोधन
आनी संशोधनात्मक लिखाण करप म्हळ्यार खूब वेळ काडचो पडटा, खूब ताका वेळ दिवचो पडटा. आनी आमी तेन्ना धाकटीशी आशिल्ली, मागीर युनिवर्सिटीचें काम आसतालें, तर मम्मा कडेन तो चड वेळ आसनाशिल्लो. तरी सुद्दां आपले लेख बरोवचे पयलीं मम्मा नवे जे कोण विद्यार्थी आसा तांचे लेख सुदारून ते उजवाडा हाडप, तांकां मातशीशी उर्बा दिवप की कोंकणीचेर तांणी काम करचें, कोंकणीर तांणी संशोधन करचें, हातून मम्मा खूब चड वेळ काडटाली. आनी तेंय बी आज याद जाता. तर आनीक हांव अशें खुबशें अशें उलयना. आज मम्मा जर हांगा आशिल्ली जाल्यार तिका आज खूब उमेद जावपाची, कित्याक परतें दिनेश बाबान म्हळां तशें हें मम्माचेंच एक सपन आशिल्लें. तर आज जर ती आशिल्ली जाल्यार तिका म्हळ्यार खूब अशी उमेद, आनी तिका ह्या कार्यावळींनी येवपाक खूब आवडुपाचें. आनी म्हाका दिसता पुस्तक उजवाडा हाडपाकय मम्माची चड मदत जावपाची. तर हें पुस्तक तिच्या वावराक समर्पीत करून मम्माक मान दिल्ल्या खातीर हांव राजेंद्र बाब, सगळो आमोणकार घराबो, तशेंच संजना पब्लिकेशनाक सगळ्यांचे हांव उपकार मानतां. आनी तशेंच हांवें राजेंद्र बाबाक सांगिल्लें म्हाका उलोवंक बी नाका, हांव व्हडलें उलोवपी न्ही म्हणून, पूण तरी तांणी म्हाका हांगा 2 उतरां उलय म्हळें म्हणून तांचेय हांव उपकार मानतां. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. आसावरीबाई, आयचे कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात भोवमानेस्त किशोरबाब गांवकार. किशोरबाब सद्याक गोवन वार्ता लायव्हचे संपादक तशेंच प्रुडंट मिडियाचे सल्लागार संपादक आसात. 2006 वर्सा जावन ते पत्रकारितेच्या मळार सक्रीय जाल्ले एक निडर आनी खडेगांठ अग्रलेख बरोवपी म्हणून आमी तांकां वळखतात. गोवा जर्नलिस्ट ऑफ द इयर, भास्कर पत्रकारिता पुरस्कार सारखे सावार पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले आसा. मागता किशोर बाबा लागीं तांणी ह्या खिणाक आपलें उलोवप करचें. आयच्या ह्या सुंदर अशा सुवाळ्याक ह्या खास माचयेर हाजीर आसपी भोवमानेस्त सगळे आदरणीय व्यक्तिमत्वां आनी उपस्थिता पैकी जरी संख्या कमी आसली जाल्यार एक मनीस ताचे प्रत्येक क्षेत्रान, मागीर ते साहित्य जावं, पत्रकारिता जावं, नाजाल्यार हेर क्षेत्रां जावं, तांचें खूब व्हडलें योगदान आसा. अशी सगळीं मुखार बसलेली सगळीं व्यक्तिमत्वां. खरें म्हटल्यार आयच्या ह्या सुवाळ्याक जे माचयेर मानेस्त आसात, जे आदरणीय व्यक्तिमत्वां आसात, तांच्या भितर म्हाजो चेहरो नाजाल्यार म्हाजें मुखामळ खूब जाणांक ऑड दिसपाक शकता. आनी मदींच हांच्या भितर कसो फीट बसता काय. जेन्ना आमचे मार्गदर्शक इश्ट सदांच जेन्ना आमच्या कडल्यान बरें उलोवप जाता, बरें बरोवप जाता, ते फाटीचेर थाप मारतात. आनी जेन्ना चुकता तेन्ना हक्कान कानूय पिरगयटात. ते राजन बाब तांणी विनंती केली. हांवें तांकां तांणी जेन्ना ह्या कार्यावळीची म्हाका म्हायती दिली तेन्ना हांवें सांगलें हांव मुजरत हजर रावतलो, पूण म्हाका प्रेक्षकां मदीं बसूनी. ते म्हणाले ना, तुका माचयेरूच बसचो पडटलो. आनी आयज ह्या अशा महान जेंचें खूब व्हडलें योगदान आसा साहित्य ह्या कोंकणीच्या मळार, तांच्या वांगडा बसपाचो म्हाका मान आयज फावो जालो. आतां हो मान फावो जालो ते बरें आसा, पूण हो मान फावो जावपाक कारण कितें थारलें तर आयज हे जे पुस्तक प्रकाशीत जाता दिसपटी शांताराम बाब आमोणकरांचें, तांचें पयलें पुस्तक म्हाका दिसता जाग प्रकाशनानूच ते प्रकाशीत केल्लें. तें पुस्तक उगडासाचे कोठये कुडींत. हें पुस्तक राजन बाबान म्हज्या हातान दवरलें तेन्ना हांव भांगरभूंय खातीरूय बरयतालो, गोवन वार्ता खातीर काम करतालो, गोवन वार्ता लायव्ह चॅनला खातीर काम करतालो. फक्त एकूच दुरुस्ती, हांव आतां गोवन वार्ता लायव्हान ना, म्हजें स्वताचें गांवकारी म्हणून एक ल्हानशें यूट्यूब चॅनल हांवें सुरू केलां आनी गांवकारी म्हणून एक पानी डिजिटल पेपर चलवणारो एक ल्हानसो हांव पत्रकार. जेन्ना राजन बाबान तें पुस्तक म्हाज्या हातान दिलें उगडासाचे कोठये कुडींत, आनी म्हाका तांणी सांगलें की हें तूं पुस्तक वाच आनी हाचेर तूं बरय. तें
पुस्तक जेन्ना वाचपाक हांवें हातान घेतलें आनी तें पुस्तक वाचल्या उपरांत कशें आसता की कांय पुस्तकां अशीं असतात जी पुस्तक म्हणून ताच्या कडेन पळोवपाक नजो, ताच्या कडेन वेगळ्या पद्दतीन पळोवचें पडटा. एक जिणेन एक वेगळो विचार किंवा एका जिणेक एक वेगळी दिशा अशी फावो करून दिवपी ताकद ही कांय पुस्तकांत आसता. ते पुस्तक वाचल्या उपरांत म्हाका पयलीं दिसलेलें तांच्या व्यक्तिमत्वाचेर आधारीत किंवा तांची माहिती दिवपी अशें कितें तरी तें पुस्तक आसतलें म्हणून. पूण तें पुस्तक हो एक इतिहासीक संदर्भ ग्रंथ अशें हांव म्हणन. आनी एक वेगळी वळख पत्रकार म्हणून तें पुस्तक वाचल्या उपरांत कोंकणी चळवळीची एक वेगळी वळख आनी कोंकणी भाशे खातीर कशा तरेन त्या वेळार ते मनीस वावुरताले, आपले सगळे आवडी निवडी वेवसाय पोटा पाणयाचो विचार सगळो कुशीक दवरून कोंकणी खातीर कशें काम करताले हाची वळख, आनी ती सुद्दां मुंबय गोंयांतूय न्हू, हाची वळख त्या पुस्तकांतल्यान जाली. एक चित्रकार म्हूण शांतारामबाब आमोणकर हांचें योगदान तर खूबच व्हडलें आसा. म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट ही कॉलेज स्थापन करतना तांणी त्या वेळार सरकाराक ज्या पद्दतीन मदत केली आनी ती सगळें तें घडोवन हाडलें, त्या उपरांत मिनेजीस ब्रागांच्या सारक्या संस्थे वांगडा काम करतानाय तांणी दिल्लें योगदान हें आमकां विसरूं नजो. पूण एके वाटेन असोय विचार मनान आयलो की हो इतलो व्हडलो मनीस जाची वळख जावपाकूच इतकी वर्सां लागप म्हटल्यार खंय तरी आमचें चुकता. आतां हांव पेडणेचो, विशय आसा शांताराम बाबाल्या ह्या दिसपटी पुस्तकाच्या प्रकाशनाचो. पूण जरी हो सुवाळो पुस्तकाच्या प्रकाशनाचो जरी आसलो जाल्यार हो सुवाळो आसा तो तांच्या कोंकणी खातीर तांणी दिल्लें योगदान आनी कोंकणी खातीर तांची तळमळ हो म्हत्वाचो विशय. आनी ताका लागून कांय गोश्टी म्हाकाय दिसता की कोंकणीच्या बाबतींत आमचो अनुभव, आमी कोंकणीच्या बाबतींत आमी कशें घडले. तर हांव पेडणेकार आनी पेडणेकार जरी जल्म पेडण्यान, शिक्षण सगळें बार्देजान जालें, पूण आमकां सदांच म्हणजे जितलो भंय आमकां इंग्लिशेचो केन्नाच दिसूंक ना तितलो भंय आमकां कोंकणीचो दिसतालो. कित्याक तर आमची भाशा पेडणेची. आमकां हटकतानाच काय इलय, रोस खाल्लोय, पलतडकार म्हणटाले. काय इलय पलतडकारा, रोस खाल्लोय मावटाण्याचो. आणि जी भाषा म्हणजे जी प्रमाणित कोंकणी भाषा आहे ती हळू वाचल्यानंतर मग ही बाबा मोठ्या लोकांची भाषा, ही आमची गांवठळ लोकांची भाषा नाही. आणि आमच्या डोक्यावरती असं काय अशा आमच्या तकलेन भरून दिल्लें की तुम्ही पेडणेकार म्हणजे महाराष्ट्राचेच, तुम्ही गोंयचो भागूच न्हू. कारण शापरा नदीच्या पलतड रावताले आमी. आणि आमच्या मनान त्या वेळार एक असो विचार आयलो की आमी उलयतात जी पेडणेची भाशा ती मराठीची बोली भाशा. मराठीची बोली भाशा जशी मालवणी तशी आमची पेडणेकारांची कोंकणी म्हणजे मराठीची बोली भाशा. हो विचार पक्को आमच्या मनान येतालो. कॉलेजीच्या वेळार प्रश्न विचारपाक भंय दिसतालो, कित्याक ही भाशा आमकां जमना. आतां ते म्हाका चॅनलाचेर उलयल्या उपरांत म्हाजे गांवचे लोक आतां म्हाका म्हणटात तूं जालो हां पणजेन वचून तूं बामण जालो, बरी उलयता तेंची भाशा. म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य कितें तर ही भाशा म्हणजे उच्च वर्गाची, ही आमची न्हू. आणि ती उलयता जाल्यार सारकी उलय, ना जाल्यार तूं फोंडान पडलो. जेन्ना हांव कॉलेजीन सेंट झेवियर कॉलेजीन एडमिशनाक गेलो तेन्ना फर्स्ट इयराक म्हाजो विशय आसलो पॉलिटिकल सायन्स आनी मराठी. तेन्ना म्हाका फर्स्ट इयराक पॉलिटिकल सायन्स विशय घेतलो जाल्यार तुका कंपल्सरी कोंकणी विशय घेवचो पडटलो म्हणून म्हाका कोंकणी विशय दिलो. हांवेनूय घेतलो कित्याक म्हाका पॉलिटिकल सायन्स खूब म्हत्वाचें आसलें. आनी कोंकणीच्या विशयान मोगाचें लग्न हें पुस्तक आनी सतीश बुटे सर आमकां कोंकणी शिकयतालो. तुमकां सांगता ते एक्या वर्सान पुराय कोंकणी बद्दल जे कितें मनान
वितुष्ट असलें जे जे कितें मनान भंय आसलो तो सतीश बुटे सरान पयस केलो. आणि मोगाचें लग्न हे पुस्तक शिकयतना एक वेगळीच पद्दत सतीश बुटे सरांची असली शिकोवपाची. ते इतले उमेद हाडटाले शिकयतना की एका वेगळ्याच म्हणजे केन्नाच एकदा मोगाचें लग्न आनी सतीश बुटे सराचो लेक्चर सुरू जाता काय म्हणून अशी एक हें जाताली. आणि ते जेन्ना उलयताले ते रसाळ भाशा तेन्ना तातूंतले एक 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 शब्द आयकले कानार पडल्या उपरांत अरे हे सगळे शब्द आमच्या आजयेच्या तोंडांतल्यान येताले, आईच्या तोंडांतल्यान येताले. हे कोंकणी आनी आमची ही आमी पेडणेकार जी उलयतात कोंकणी ती मराठीची बोली भाशा काय कोंकणी भाशा असो एक द्वंद्व त्या वेळार सुरू जालो. त्या मोगाच्या लग्नाच्या निमतान म्हाका दिसता पयलें कोंकणी पुस्तक जर म्हज्या हातान पडलां ते सुद्दां फर्स्ट इयराक ते मोगाचें लग्न. तेच्या पयलीं कोंकणी पुस्तक न्हू आनी कोंकणी पेपरूय म्हाका दिसता हातीन म्हाज्या पडोंक ना. ते मोगाचें लग्न पुस्तक मेळ्ळ्या उपरांत आनी ते एका वर्सा उपरांत तो सुद्दां एकूच वर्स परत सेकंड इयराक म्हाका कोंकणी ना. ग्रॅज्युएशन जालें मागीर हांव पत्रकारितेन येयलो. पत्रकारितेन आयल्या उपरांत म्हाजो एक असो विशय आसा की म्हाका जाणट्या वांगडा रावप आवडटा आनी त्या खातीर म्हाजें सगळ्या ज्येश्ठ पत्रकारां बरोबर बरें सूत जमतालें. तातूंत मागीर संदेश बाब प्रभुदेसाय, राजन देसाय, संजीव वेरेकार, प्रकाश बाब कामत सगळे ज्येश्ठ पत्रकारां भितर वग्गी बसप आनी तांच्यो गजाली आयकप. अशा तरेन तांच्या त्या उलोवण्यांतल्यान म्हाका जशें संगीत आयकल्या उपरांत जी मजा येताली तशी ते भाशा जी उलयताले कोंकणी ती आयकल्या उपरांत हांव आनंद घेतालो, संगीताचो आनंद कसो. म्हाका तशें उलोवंक येनासलें. कदाचित हांव आतां उलयतना म्हाज्या तोंडांतल्यान कितलेशे मराठी शब्दय येतले. फक्त आक्षेप घेवं नाका इतलीच विनंती. तर जेन्ना त्या पत्रकारां कडेन वावुरतना हेर कोंकणी साहित्य, कोंकणीचें लेखन, कोंकणीची चळवळ ह्यो गजाली जश्यो जश्यो मुखार येवपाक लागल्यो. मागीर उदय बाब भेंब्रेचें लेखन, पुंडलीक बाब नायकाचें लेखन, नाटकां ह्या सगळ्यांतल्यान एक अशी जाणीव जावपाक लागली की येस आमकां मान्य करचें पडटलें की ह्या मातयेची भास ही कोंकणीच आसा. आतां ती जर भास कोंकणी आसा जाल्यार मागीर तुमी मराठी कित्याक उलयता किंवा मराठी कित्याक बरयता हे विशय वेगळे. ते विशय म्हाका दिसता उदय बाब भेंब्रे सांगोन सांगोन बरोवन बरोवन थकले आनी ते हेच्या फुडें पटपाची परिस्थिती म्हाका तरी दिसना. कारण जी नवी पिढी आसा तो जीन जो आसा जीन, कारण तो विशय समजपाक ह्या मातयेचो जीन आसचो पडटा. तो आतां जीन डायल्यूट जाल्लो आसा. नव्या पिळयेक हे विशय समजोवन दिवप आतां आमच्या हाता भायर पावल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. कारण ते गोंयकारपण जे आमी म्हणटात ते गोंयकारपण म्हटल्या उपरांत तो आतां शब्दच जाला पॉलिटिकल. तो पॉलिटिकल जाल्ल्या कारणान आनीक सगळी पाड पडल्या. म्हटल्यार तुमकां सांगता हांव जेन्ना भांगरभूंय हांवें बरोवपाक सुरवात केली, भांगरभूंय बरयल्या उपरांत जे लोक फोन करताले आयज तुजो लेख बरो जाला आनी ज्या पद्दतीन ते त्या लेखाचेर उलयताले तेन्ना खंय तरी मनान हो अनुभव हांवें इतकें बरयलें मराठी पेपरार इतलें बरयलें पूण हें कितें तरी वेगळें आसा. ही वेव लायन आनी हो विचार कितें तरी वेगळो आसा. हो विचार ह्या मातये कडेन जुळलो आसा अशी एक जाणीव येताली. मागीर हळू हळू जेन्ना बरोवप आनी वाचप जालें तेन्ना कळ्ळें की बाबा ही भाशा जी आसा ती ह्या मातये कडेन जुळ्ळ्या आनी करंट म्हणटात पळय दोन लायनी जेन्ना टच जाता तेन्ना एक स्पार्क जाता. तशा पद्दतीचो स्पार्क जावपाक लागलो. ती भाशा, ते विचार आनी ती माळावळ जेन्ना कोंकणींतल्यान जावपाक लागली तेन्ना तो सगळो विशय जावपाक लागलो. आतां कोंकणीच्या मळार जे शांताराम बाब आमोणकर मुंबय वचोन तांणी शणै गोंयबाबाची भेट घेवपाची आसक्ती त्या पुस्तकान आमकां पळोवपाक मेळटा की केन्ना एकदां आपूण वचोन शणै बाबाक पळयतलो, तांचें दर्शन घेतलो आनी तांच्या कडेन उलयतलो. तांकां तांच्या भलायके खातीर तांकां मेळपूय शक्य नासलें. ह्या परिस्थितीन 4 फावट ते तांकां थंय मेळ्ळे आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत मागीर तांकां जो आनंद जालो आनी तांणी ज्या तरेन त्या पुस्तकान ते व्यक्त केलां ते जर पळयत जाल्यार तातूंतल्यान तांच्या मनान जी तळमळ आसलेली ती प्रकट जाता. दुसरी
कांय म्हत्वाची निरीक्षणां त्या पुस्तकान म्हाका पळोवपाक मेळटा. जेन्ना मुंबईन ते रावताले, मुंबईन हेर राज्यांतल्यान जे जे लोक येयल्ले त्या लोकांच्यो वेगवेगळ्यो संस्था, वेगवेगळ्यो संघटना थंय चलताल्यो आनी ते इतक्यो शिस्तबद्ध चलताल्यो. उदाहरणार्थ कारवारचे एक बांगडी असले, ते सदांच जेन्ना जेन्ना शांताराम बाब तेंचे तुमकां गोंयकारांक हें जमपाचें ना, तुमकां संस्था चलोवपाक येना, तुमकां संघटना चलोवपाक येना म्हणून ते सरळ सांगताले. आनी नेमणें तशेंच जालें की संघटना आनी संस्था टिकोवन धरपाची मानसिकता ही गोंयकारा कडेन ना. आयज मेरेन तेंच घडटा. म्हाका तुमी एक संघटना दाखया जी दीर्घकालीन व्यवस्थीत पद्दतीन चल्ल्या. तर ती जी निरीक्षणां गोंयकारांच्या बाबतींत वेगवेगळ्या हेर राज्यांतल्या लोकांनी जी थंय नोंद केल्या आनी जाचो उल्लेख त्या पुस्तकान जाला ती खूब म्हत्वाची. ती आयजूय लागू पडटा. ही दिसपटी म्हटल्यार ती डेलीची डायरी जी शांताराम बाबान बरयल्या ती जर आमी वाचीत जाल्यार तांचो आनी एक गूण आमच्या लक्षांत येता, तो म्हटल्यार तांच्या तकलेंत सदांच विचारांचे द्वंद्व चलताले. म्हणल्यार आपूण आयज अमक्या कडेन कितें उलयलो, खरेंच आपूण उलयलो तें बरें उलयलो काय म्हाजें कांय चुकलें, काय ताचें कांय चुकलें, हांव ताचेर कित्याक तापलो, म्हजें ताका समजपाक कितें चुकलें, अशे वेगवेगळे द्वंद्वां ही आमकां तांच्या ह्या दिसपट्टीन पळोवपाक मेळटा. म्हणजे दिसपट्टीचे वेगवेगळे प्रकार असतात. हांवें आयज कितें केलें, सकाळीं उठलो, 9 हें केलें, 10 तें केलें, 12 हांगा गेलो, 1 तें केलें, तसलो विशय ना हांगासर विशय आसा तो तांच्या मनांत सुरू आसपी विचारांचो द्वंद्व, विचारांची झूज जाका आमी म्हणटात. आनी तांचो स्वभाव जर आमी पळयलो जाल्यार ते प्रचंड विचार करपी मनीस आनी ह्या विचाराक लागूनच कांय गोश्टी तांकां पटूंक ना आनी ते पुरायपणान ह्या चळवळींतल्यान भायर सरले. हे फक्त जो मनीस विचार करता, खोलायन विचार करता, तोच मनीस हें करपाक शकता. ना जाल्यार खंयच्या ना खंयच्या निमतान ते त्या चळवळी कडेन संबंदीत उरतले आसले. तर तांचो प्रत्येक गजालीचेर खोलायपणान विचार करपाचो जो स्वभाव आसलो तो आमकां तांच्या ह्या दिसपटींतल्यान, तांणी ज्या पद्दतीन वेगवेगळ्या दिसा तांच्या जिणेच्या संदर्भान, तांच्या सदाच्या वावुरपाच्या संदर्भान जे अनुभव आयल्या, जे लोक तांकां मेळटाले, जो वावर ते करताले, ताच्या संदर्भातले कितलेशेच उल्लेख ह्या दिसपटीन जाले. पूण त्या उल्लेखान आमकां तांच्या मनांतल्या विचारांचे जे द्वंद्व आसा ते द्वंद्व आमकां हांगासर ह्या तांच्या दिसपटींतल्यान पळोवपाक मेळटा. भाशेच्या संदर्भान, कारण विशय भाशेचो आसा, कोंकणीच्या मळार तांणी केल्लो वावर हो तांचें पयलींचें पुस्तक आनी हें पुस्तक ह्या निमतान एक इतिहासीक ग्रंथ म्हणून लोकां मेरेन पावचें. माधवीबाईन जाग प्रकाशनाच्या मार्फत आनी आतांच जशें आसावरीन सांगलें की संशोधनाच्या बाबतींत जे काम केलां ताचें खूब व्हडलें म्हत्व हे कोंकणी भाशे खातीर आसा. कोंकणी भाशा म्हणून जेन्ना आमी विचार करता जाल्यार त्या भाशेचो संबंध हो आमच्या इतिहासा कडेन, कारण गोंय हें जरी इल्लेशें आसलें जाल्यार आमी सदांच विचार करता की जसो कन्नडिगा, जसो मराठी माणूस, जसो तमीळ माणूस, जसो केरळियन माणूस आपल्या अस्मितायेच्या बाबतींत पेटोवन उठटा, ते गोंयच्या बाबतींत कित्याक घडना हो सदांच विचार एक बनान येता. म्हटल्यार एज अ पेडणेकार म्हणून हांव जो विचार करता त्या विचाराची तीव्रता साश्टीकाराक आसचीच ना. तो ज्या गोष्टीक सेन्सिटीव आसा ती सेन्सिटिविटी एज अ पेडणेकार म्हणून म्हाका लागचीच ना. हे कितें, हे इल्ल्याशा गोंयान हो इतलो फरक कसो, असो जेन्ना विचार येतात जाल्यार मागीर थोडो इतिहासा कडेन वचचो पडटा. जुने काबीजादी, नवे काबीजादी, मागीर जुने काबीजादीन खंयच्या राजवटी खाला त्या लोकांनी त्यांच्यो पिढयो घडल्यो, नव्या काबीजादीन खंयच्या राजवटी खाला त्यो पिढयो घडल्यो. मागीर स्थलांतरां कशी जाली, त्या स्थलांतराचो आमच्या सामाजीक जिणेचेर, आमच्या साहित्याचेर, आमच्या बाकीच्या हेर गजालींचेर कसो परिणाम पडत गेलो, हे सगळ्यो गजाली जर पळयत जाल्यार आमच्या गोंयचें हें खतखतेंच जाल्लेलें आसा. आनी हे खतखत्यांतल्यान कसो भायर सरप
हाची वाट आमकां अजून मेरेन मेळोंक ना. आमच्या फुडल्या पिडयेक तर मेळपाक तांकां वाटूच खबर ना जाल्यार ते सोदपाचोय प्रश्नच ना. आनी त्या खातीर ह्या खतखत्यानूच आतां आमकां जगचें पडटलें. हांव खूब ल्हान पत्रकार, म्हज्या परस खुबशे पत्रकारितेन काम केल्ले खुबशे पत्रकार आसात. पूण एक ल्हान पत्रकार म्हणून जितलो अणभव ह्या सगळ्या विशयांच्या बाबतींत हांवें घेतला तो तुमकां एक निमणो सांगता. तो म्हटल्यार म्हाका दिसता की आमी गोंयकार हे आभासी जिणेन जगतात. आभासी सत्य हे आमकां मानपाची तयारी ना आनी आमकां मानपाचेंय ना. सगळें कितें तें आभासी. हांव असो आसा, वास्तवान तशें कांयच ना. आतां गोंयचो इतिहास जर आमकां सांगचो जालो, खरो इतिहास, जाल्यार आमी तो सांगपाक शकना. कित्याक तर खरो इतिहास सांगीत जाल्यार ताका वायट दिसतलें. खरो इतिहास सांगीत जाल्यार तो दुखावतलो. खरो इतिहासूच सांगप ना, आपल्या सोयी प्रमाणे इतिहास सांगप. दुसरी गजाल, पर कॅपिटा इन्कमान देशांतलें पयलें राज्य आमचें. पर कॅपिटा इन्कमान त्या राज्यान 1 लाख भूकमुक्ती येवजणेचे लाभार्थी. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण म्हटल्यार भूकमुक्ती, फ्रीडम फॉर हंगर. तेचें खरें नांव, नोटिफायड नांव तेचें फ्रीडम फ्रॉम हंगर स्कीम. पूण ताका नांव कितें दिलें? दयानंद सामाजिक येवजण. ताचे 1 लाख लाभार्थी, 1,80,000 बायलां गृह आधाराचे लाभार्थी, जांकां दिसपट्टेचो खर्च परवडना म्हणून ती येवजण न्हू. 1,80,000 ज्यांच्या आवय बापायक आपल्या चलयेचें लग्न करपाची तांक ना, शिक्षण दिवपाची तांक ना, अशा 1 लाख चलयांक लाडली लक्ष्मी. आनी आमी पर कॅपिटा इन्कमान नंबर 1 स्टेट. हे गणित हांव सोडोवपाचो खूब प्रयत्न करता. सोद सुरू आसा, अभ्यासूय सुरू आसा. म्हाका दिसता हांव जितो आसो मेरेन तरी तेचें उत्तर म्हाका मेळपाक शकना. आनी तातूंतल्यान हांवें एक गजाल आतां मान्य करून घेतल्या की तुका जर जगोंक जाय ह्या गोंयान जाल्यार ह्याच आभासी पद्दतीन जग. जें कितें दिसता तातूंत सुखी जा, आनंदी जा. खरें सोदपाचो प्रयत्न करशीत जाल्यार शांतेबाबा सारको तुका पुरायपणान त्या गजालींतसून वेगळो जावन ह्या सगळ्या गजालींचो आनी ह्या समाजाचो नमस्कार करचो पडटलो. म्हाका दिसता मानेस्त हांगा आसात ते उलोवपाचे आसात. तांचें उलोवप आयकपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. म्हज्या सारक्या एका सामान्य साद्या एका पत्रकाराक हो मान हांगासर ह्या माचयेर बसपाचो दिलो त्या खातीर हांव राजन बाब हांचे खूब उपकारी. हें म्हत्वाचें पुस्तक शांताराम बाब आमोणकर हांचें आज प्रकाशीत जालें. त्या खातीर पुराय आमोणकार घराब्याचें अभिनंदन. आनी ह्या पुस्तक प्रकाशना खातीर ज्या ज्या लोकांनी हातूंत वावर केला, बाय आसावरी जाग प्रकाशनान आनी मणेरकार बाब सर हांणी हें पुस्तक आयज प्रकाशीत करून हो इतिहास आयज सगळ्यांच्या मुखार हाडला. ह्या इतिहासांतल्यान नवो इतिहास कितें घडटा ताची आतां आमकां वाट पळोवची पडटली. म्हाजे थोडक्यात विचार तुमी सगळ्यांनी शांतपणान आयकून घेतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आयच्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान आमकां लाभल्यात ज्येश्ठ कवी माधव बाब बोरकार. फाटलीं 55 वर्सां कविता आनी हेर बरपावळ ते करीत आसात. आयज मेरेन तांचे सुमार 10 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. तशेंच मराठी तशेंच इंग्लीश भाशेंत तांणी बरोवप केलां. तांच्या यमन ह्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. आनी साहित्याच्या मळार तांची नदर आनी तांचो अभ्यास म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक एक प्रेरणा थारता. मागता माधव सरा लागीं तांणी ह्या वेळार आमकां मार्गदर्शन करचें. माचे वयले सगळे मानिस्त त्याच भशेन शांताराम बाब आमोणकाराची सगळी घरची कलेचे सगळे मोगी. आनी मुद्दाम हांव उल्लेख करता सादारण 50 वर्सां उपरांत म्हजे बरोबर शिकोवपी मिसीस धुमे हांगा दिसता म्हाका. ती आमी दोगांयनी 72 ते 73 ह्या वर्सा एकठांय शिकयलें लक्षण आसा. हांव नको. आतां म्हाका खूब बरें दिसता की तुमी सगळीं हांगा आसात आनी ती सगळीं
शांताराम बाबाच्या मोगान तुमी हांगा आयल्या. म्हाका केन्ना केन्ना शांताराम बाब म्हणटा पेशवे शांते बाबे चड बरें दिसता म्हणपाक. सुरवेकूच हांव सांगता एक गजाल सांगता जी आमच्या गांवकार बाबान सांगला आनी तिजें नातें खंय तरी शांते बाबाच्या जिणे कडेन लागींची आसा. एक फावट एक अशे मुलाखती चलिल्ल्यो आनी त्या मुलाखतीच्या वेळाचेर एक एक्स ऑफिशियो मेंबर म्हणून एक ऑफिसर आयले. तांणी म्हळें कोंकणी खंयची, सत्री कशें उलयतात, बार्देसा कशें उलयतात, साश्टी कशें उलयतात, आतां ताका जाप कशी दिवची. हांवें ताका म्हळें कितें, तुवें म्हळें केन्ना नागपूरची मराठी आयकल्या? तूं म्हणलो ना. म्हळें केन्ना जळगांवची मराठी आयकल्या? ना म्हण. तूं म्हळें केन्ना कासरगोडाक जी मराठी उलयतात ती आयकल्या? ना. तंजावराक जी मराठी आयकल्या ती ना. ते म्हळें फक्त पुणेरी मराठी आयकल्या आनी ताजे वयल्यान तूं हो अशा तरेचो स्टेटमेंट करता. खंयचीय भास ही वेगवेगळ्या भशेन उलयतात आनी बरयतात. तुमकां दिसता की इंग्लीश भास ही सगळे कडेन एकाच भशेन उलयता. ऑक्सफर्डाची इंग्लीश वेगळी म्हणटात, कॅम्ब्रिजची इंग्लीश वेगळी म्हणटात, इंडियन इंग्लीश म्हणटात जे भारतीय आमी उलयतात ते. ताजें तोंड बंद जालें. जाप दिवंक आयली ना. हें पयलीं जाणा जा, कित्याक नागपूरच्या भाशेचेर हो हिंदीचो प्रभाव आसा. बरयतना ते सगळ्या भशेन बरयता, स्टँडर्ड जाका आमी म्हणटात, पूण उलयतना तुमकां कळटा हो नागपूरचो मनीस. वा कासरगोडाक जी उलयतात, कासरगोड, मँगलोर, थंय मराठी उलयता ती 80% कोंकणी आसता आनी ताजे जे क्रियापद आसता तितलेच मराठी आसता. हें हांव तुमकां सांगता, म्हज्या अनुभव वयल्यान सांगता, हांवें आयकल्या म्हणून सांगता तुमकां. हो म्हाका दिसता एके तरेन भाशेचो हो स्वभाव जो आमकां केन्नाच कोंकणी मनशांक वळखूंक आयलो ना. अस्मिताय आनी भास हाजो एकामेका कडेन संबंद आसा. सगळ्या गोंयकारांक कोंकणीचो साक्षात्कार गोंयांत रावन जावना. हो सगळो साक्षात्कार गोंया भायर वचून जेन्ना आमचे गोंयकार मुंबय वचून जेन्ना मराठी उलोवंक लागले तेन्ना तांचें लक्षांत जालें की आमी जी मराठी उलयतात तशें ते उलयनात. वा तेच तांकां सांगूंक लागले, अहो तुमी अगदी ग्रांथीक बोलतात. एक गोंयचो एक मराठीचो प्रेमी तो जी मराठी उलयतालो ती भाशा सामकी पडीक, जी भाशा आज कोणूच उलयना. ह्या संदर्भात म्हाका दिसता की शांते बाबाक तेन्ना जो कोंकणीचो साक्षात्कार जालो तो खूब म्हत्वाचो. आनी तातूंतल्यान तांची एक जीण घडली, विचारसरणी घडली आनी मुख्य म्हणटा तें स्विमींग अगेन्स्ट द करंट. खूब कठीण काम. आज त्या काळांत जितले कोंकणी वटेन आशिल्ले ते सगळे स्विमींग अगेन्स्ट द करंट, प्रवाह जो आसा ताजे विरुद्ध तरेन वचप. सगळें बरोबर वचप सोंपें, विथ मेजॉरिटी वचप सोंपें, पूण मायनॉरिटी बरोबर रावप हें खूब कठीण, जें शांताराम बाबाच्या बाबतींत जाल्लें आमकां दिसता. ताजें व्यक्तिमत्वाचें दुसरें आंग म्हणटा तें चित्रकला. तातूंत एक म्हाका एक साम्य दिसता तें कशें की शांताराम बाब ज्या काळांत मुंबय आसले आनी तेन्ना जे वेगवेगळे करंट्स, ट्रेंड्स जे चित्रकलेन येताले तांचे कडेन ताचो सामको लागींचो संबंद. आज ज्यांची चित्रां
कोट्यांनी रुपयाक वता ते सगळे चित्रकार एका वेळाचेर तांचे इश्ट म्हणजे रजा, हुसेन, मागीर मोहन सामंत वा गायतोणो, V.S. गायतोणो, वासुदेव गायतोणो, ह्या सगळ्यांची चित्रां तांचे कलेन कशें कशें बदल जाले हे तांकां कळ्ळें. सादारणचे प्रोग्रेसीव आर्टिस्ट ग्रूप म्हणून जाल्लो, त्या ग्रुपा कडेन शांतीबाबाचो सामको लागींचो संबंद आयलो. त्याच बरोबर थंय कोंकणीची चळवळ सुरू जाली. परत मायनॉरिटी, खूब थोडे लोक अशे विचार करपी आशिल्ले. ताका लागून कलेन जें कितें नवें चलता हें जितलें शांतीबाबाक खबर आशिल्लें वा लागींच्यान ते पळयताले, त्याच बरोबर कोंकणी चळवळींत कितें चलता तेंय तांकां खबर आशिल्लें आनी गोंयांत तांकां तो साक्षात्कार जाल्लोच. ताचें फुडलें पावल हें थंय पडलें अशें म्हाका दिसता. मुख्य म्हणटा तें अशें की तेद्या वेळे वयली शांतीबाबाची चित्रां जर पळयत तर तातूंत वेगळे वेगळे तरेचे तांणी प्रयोग केल्ले दिसतात. म्हणजे मिनिएचर पेंटींग, मागीर जे इम्प्रेशनिजम, एक्सप्रेशनिजम, हे जे वेगळे वेगळे जे ट्रेंड्स आयले ते सगळ्या कडेन एकदम उक्ती नदर दवरून तांणी तेन्ना काम केलें. तेन्नाचो तांचो एक लागींचो इश्ट म्हणटा तो वासुदेव गायतोणो, हो गोंयकार आनी तातूंत शेणै गोंयबाबाच्या बापोल भावाचो नातू. आनी तुमकां तुमी वाचता आसतलें पेपरांत की आज गायतोणाचें एक चित्र तुमचे कडेन आसप म्हळ्यार तुमच्या 2 पिळग्यांची तरतूद जातली. एक ताचें चित्र फाटीं एका ऑप्शनांत 40 कोटीन गेलें. बाबड्याक आसतना व्हडलें कांयच मेळना. ताचें चित्र चडांत चड गेलें म्हणटा तें 60,000. ते 60,000 गेल्लें चित्र फुडें ताचे कितलेशेच कोटी जाले. सांगपाचो म्हजो मुद्दो म्हळ्यार असो की हें सगळें लागींच्यान तांणी पळयल्लें. मुख्य म्हणटा तें गायतोण्यान आपल्या एका मुलाखतीन सांगलां, त्या वेळेर म्हजो एकलोच इश्ट आशिल्लो तो म्हळ्यार शांताराम आमोणकार. ती तांकां उलयतना सांगी की आपणें इस्कॉल नॉर्मल केल्लें, ताका लागून परिक्षा कशी दिवची आपल्याक खबर आसा आनी खुबशे टिप्स आपणें गायतोण्याक दिले, तुवें अशें कर तुका चड मार्क पडटले. म्हणजे परिक्षेच्या दृश्टीन ताका ताणें तयार केलो. अश्यो कितल्योश्यो ज्यो गजाली आसा, करंट्स, अंडर करंट्स, हे ताजे भितर आयले. बऱ्यांतलो बरो वॉटर कलर पेंटर, ताजे संबंदी उलोवपाक आनी तुमकां एक सेशनूच घेवचें पडटलें. पूण एक चित्र म्हज्या दोळ्यार अजुनूय आसा. तें म्हणटा तें ताणें केलो लँडस्केप. तुमी कांपालाचेर रावन पलतडी पळयात, थंय तुमकां रेज मागुशी इगर्ज दिसतली. ती इगर्ज ही ताणें पितारिल्ली तेन्ना 1962 केन्ना तरी. इतलें सुंदर चित्र तुमी आयुश्यांत एकूच एग्जिबिशन केलें म्हाका दिसता. ते तांचे राजेंद्र मागीर हे सगळ्या तेज्या पुतांनी ताका मातसो कोमार काडलो म्हणटा पळय न्ही, आनी ते तशें करून ताणें तें करून घेतलें. आनी तें खूब नाजाल्यार कळचेंच नाशिल्लें कोणाक. 1970-71 वर्सा तांणी एक एग्जिबिशन क्युरेट केल्लें इस्टर्न म्युझियम बागासाचें. तें एग्जिबिशन इतलें सुंदर आशिल्लें की आमच्या गोंयच्या चित्रकलेची बऱ्यांतली बरी वळख तातूंतल्यान जाल्ली. तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें, त्या एग्जिबिशनांत 2 हे आशिल्ले ऑयल, कोणाची एराज मुसुकेर
आज कोणाकूच खबर ना एरन शेखर हो बऱ्यांतलो बरो पेंटर म्हणून. आमकां दिसता की तो फक्त पॉलिटिशियन काय म्हणटा तशें न्ही. फ्रा जुआंव फर्नांडीस फ्रा जुआंव ताजी बऱ्यांतली बरी चित्रां. आबा केंकरो म्हणजे मंगेश वासुदेव केंकरो ताजी चित्रां आशिल्लीं. दलाल आशिल्लो भोंसुलो. ह्या सगळ्याचो उल्लेख खंय ना खंय तरी ह्या ताज्या दिसपट्टेन येता. दिसपट्टी म्हणटा ती फक्त रिकॉर्ड दवरप न्ही, तर जे कितें विचार मनांत आयले, जे कितें अनुभव आयले ताजे नोंदी हातूंत आसा. आतां पळयत ताजे हातूंत मेळटा की रजा हो हाका फ्रांसाक वचपाची तयारी करता. तो आतां वचपाचो आसा. आनी कोण आर्याची चित्रां ही अशीं. हे सगळे जे प्रोग्रेसीव आर्टिस्ट ग्रुपाची सोजा संबंदान येता. खूब अशे संदर्भ तातूंत येता. थंयच्यो टिपो दिवपाची गरज आशिल्ली. तें जालें ना. ताका थोडोसो हांव जबाबदार. ते सगळे रेफरन्सीस काडपाक वेगळे काडनाक म्हाका शक्य जालें ना. पूण ते जर आशिल्लें जाल्यार तें आनीक ह्या पुस्तकाक आनीक एक अशें वजन येतलें आशिल्लें. आनी एक मुद्दाम तुमच्या मुखार मांडून दिसता तो असो की समाज, आमचो समाज हो कलावंतांक जसो मान दिवंक जाय तसो दिना. तूं कितले बरी चित्रां काडूं, तूं कितली बरी कविता बरोवं, कितल्यो बऱ्यो कथा बरोवं, पूण जो मेरेन तुज्या दारांत मर्सिडीज बेन्स ना, मर्सिडीज तूं मेरेन तुका कसली किंमत ना. समाजाची ही नजर बदलपाची गरज आसा. जें आज फ्रांस, अमेरिके सारक्या जाग्याचेर जायना. ते आर्टिस्टांक खूब मान दिता. इकडे पयशे आसूं नासूं, खंयच्या रेस्टॉरंटांत वचत तांकां कळ्ळें हो आर्टिस्ट, हो लेखक, तर तांचे खातीर स्पेशल असो एक ट्रिटमेंट ते मेळटा. वा थंयच्यो जी विद्यापिठां आसात ती तांची मॅन्युस्क्रिप्टां वेवस्थीत सांबाळून दवरतात. तांचो पत्रव्यवहार सांबाळून दवरतात. हे दिसपट्टेचें आनीक एक म्हत्व आसा जें मुद्दम म्हाका तुमकां सांगूंक जाय तें अशें. तातूंत एक उल्लेख मेळटा की आमचो वल्लभभाई पटेल गेलो तेन्ना ताजें जें फ्युनरल प्रोसेसीन आशिल्लें तें ताणें लागींच्यान पळयलें. ताजें वर्णन ते करतना म्हणटा की पंडीत नेहरू हो थंय आशिल्लो आनी तो तकली सकयल घालून म्हणजे दुख्खी अशें चेऱ्यान तो वतालो. हें ताणें खूब वर्सां पयलीं बरयलां, आतां बरोवना. आज जो एक असो प्रचार चलता की नेहरू वचूंकूच नाशिल्लो. म्हज्या नदरेन अशा तरेच्या दिसपट्ट्यांक इतिहासीकूय म्हत्व आसा. खंयचो मनीस बरयतना कांय नोंदी करता, काळाच्यो नोंदी म्हणटा ताका. त्यो नोंदी हे कांय वर्सां उपरांत जो इतिहासाचो अभ्यास करता, समाजाचो इतिहासाचो अभ्यास करता, तेन्ना ताका अशा तरेच्यो दिसपट्ट्यो ह्यो म्हत्वाच्यो. आल्बर्ट कामूचे 3 नोटबुक्स आसात व्हडले. वा आंद्रे जीद ताजे जर्नल्स आसात. ते वाचतकर तुका कळटा की फ्रांसांतलें वातावरण कशें आशिल्लें, सामाजीक जिवन कशें आशिल्लें, संस्कृतीक कशें आशिल्लें, बौद्धीक वातावरण कशें आशिल्लें, हें सगळें कळटा. म्हज्या नदरेन ही दिसपट्टी हे अशाच तरेचे एक इतिहासाचें दर्शन घडयता. त्या शिवाय आनीक एक ताका एक तास आसा तें अशें की आतां तो आपल्या लग्ना संबंदान बरयता. तांचो आनी बेंडकार नाटकर्णे कडेन संबंद कसो आयलो. आजच्या लोकांक तें म्हज्या हें कितें बरयलें काय दिसतालें, पूण तेन्ना ती परिस्थिती तशी आशिल्ली. वा तो आपल्या भावा संबंदान बरयता, भयणी संबंदान बरयता. अशे कितलेशेच उल्लेख येता. कोणूय म्हणूंक शकतात आमकां कितें करपाचें आसा. ना, त्या वेळाचेर
कुटुंबीक जी वेवस्था आसा तातूंत कोण तरी एकलो सबंद कुटुंबाची जबाबदारी घेतालो. तो मागीर बापूय आनी आवय आसुनूय एक जबाबदारी व्हडल्या चल्याचेर, दुसऱ्या चल्याचेर वा एकदां निमाण्या चल्याचेर सुद्दां ती जबाबदारी येताली. पूण ते करी. आज परिस्थिती बदलल्या. तुमकां लक्षांत आसतलें की एकूच भुरगो, दोनूच भुरगो आनी अशें जबाबदारी घेवपाची परिस्थिती आसना. आनी कांय वेळाचेर एकूय भुरगो नासता, भुरगेंच नासता. आनीक 50 वर्सांनी कोणूय जेन्ना हें वाचतलो न्ही तेन्ना लक्षांत येतलें की कांय वर्सां पयलीं समाज कसो आशिल्लो, कौटुंबीक संबंद कशे आशिल्ले, हें सगळें ह्या दिसपट्टींतल्यान तुमच्या लक्षांत येतलें. म्हजे नदरेन आज ही दिसपट्टी प्रसिद्ध जावन कोंकणी साहित्यांत एक नवें एक तरेचें चैतन्य येतलें. कोंकणीन व्हडल्योश्यो दिसपट्टी येवना. मराठींत सुद्दां व्हडलेशे कोण डायरी अश्यो प्रसिद्ध केल्ल्यो दिसना. आनीक कोणें जरशे बरयल्ले आसत जाल्यार त्यो छापून येवच्यो. एकूच गजाल सांगून हांव सोंपयतां. म्हाका एका वेळाचेर बरोवपाची संवय आशिल्ली. दवरता 73तली 74तली एक डायरी म्हाका म्हजीच मेळ्ळी. आनी दिसूच पान काडून जर पळयत कोंकणी संबंदान जे आज मुद्दे मांडटात, जे आज वाचूंक मेळटात, तेच तेन्ना लोक अशे विचार करताले म्हणपाचें तें म्हाका ह्या डायरी वयल्यान कळ्ळें. म्हणजे मनांत विचार आयलो, अरे आमी फुडें वचूंकूच ना, अजुनूय फाटीच आसा काय म्हणून. विचारान काळा प्रमाण विचारान फरक पडूं जाय न्ही, तें पडिल्लें दिसना. म्हणून हांव म्हणटा की अशे तरेचे दिसपट्ट्यो, डायऱ्यो, जर्नल्स हें आसप खूब गरजेचें. हांव दिनेश बाबाक परबी दितां. तेच भशेन ही डायरी सांबाळून दवरली ते खातीर आमच्या राजेंद्र बाब आनी विकास बाब ते सगळ्यांचो तांकां हांव परबी दितां. कित्याक हालीं अशी परिस्थिती आसा, जाणट्याचें न्ही कितें बरयलां म्हूण काडून उज्याक घालपी लोक खूब पळयल्या. पत्रां, कौटुंबीक पत्रां आसा तीं कोयर कित्याक लासून उडयता, केन्नाच लासून उडोवचें न्ही. तें दवरचें, कोणाकूय ताजो उपयोग फुडें जावंक शकता. देव बरें करूं. देव बरें करूं माधव सर. इश्टानो, आयच्या कार्यावळीक अध्यक्ष म्हणून आमच्या मदीं उपस्थित आसात ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे. कोंकणी चळवळींतलें प्रेरणास्थान तशेंच साहित्यीक म्हणल्यारूच उदयबाब. इतिहासाक सर्जनशील साहित्याच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचो तांचो यत्न आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. तांचो वावर हो आयच्या तरणे पिळगे खातीर खूब स्फूर्त दिवपी आसा. मागता उदय सरा लागीं तांणी ह्या आयच्या कार्यावळीचें अध्यक्ष उलोवप करचें. भोवमनेस्त माधव बाब बोरकार, भोवमनेस्त किशोर बाब नायक गांवकार, भोवमनेस्त आसावरी बाय नायक, भोवमनेस्त दिनेश बाब मणेरकार, भोवमनेस्त गौरांग बाब भांडये, शांतेबाब आमोणकारांच्या घरचीं, मानेस्त भयणीनो, भावानो, नमस्कार. शांतीबाब आमोणकार हांच्या जल्म शताब्दीचे निमतान आज ही कार्यावळ हांगा घडून येतना हांव तांच्या उगडासाक नमन करतां आनी तांचे प्रतिमेक नमस्कार करतां. साडे 400 वर्सां आमी वसाहतवादांत जगले. खूब लांब काळ हो. 450 वर्सां म्हळ्यार कितल्योश्योच पिळग्यो. आनी ताका लागून आमच्या रक्तांतूच एक तरेचो न्यूनगंड आयला, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आयला. शणै गोंय बाबाले शब्द वापरतलो जाल्यार आमकां आमीच बाबत कुळां दिसतात. आनीक
ह्याच कारणाक लागून आमचे मदीं जे व्हड मनीस जावन गेल्ले आसात वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी, जे गुणवंत मनीस जावन गेल्ले आसात वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर, तांची माहिती मेळपाची पसून साधनां आमी निर्माण करूंक नात. कितल्याश्या चित्रकारांची नांवां माधव बाबान घेतलीं. हे चित्रकार फक्त राष्ट्रीय पावंड्यारच न्हय, आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडूंक पावले. आसा आमचे कडेन एक म्युजियम तांचे विशीं कोणाकय भुरग्यांक माहिती दिवपाचें ना. ह्या गोंयचे भुंयेंतल्यान कितलेशे गायक कलाकार, वादन कलाकार देशभर गाजले. तांचे विशीं कोणाकय तरणाट्याक माहिती एक कडेन खंय मेळची अशी वेवस्था आसा आमचे कडेन ना. ते जावन गेले आनी जावन गेले म्हणटकच ते आमचे तकलेंतल्यानय गेले, आमचे बुद्दींतल्यानय गेले, आमच्या यादींतल्यानय गेले. सुसंस्कृत जग जें आसा तें शेक्सपियराच्या जिणेंतली बारीक बारीक जी कितें वस्त मेळटा ती सांबाळून दवरून थंय तें एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन करून दवरता. पूण आमी कितें दवरलां गोंयांत? एफ.एन. सौजाक दवरला, वासुदेव गायतोंड्याक दवरला, लक्ष्मण पैक दवरला? ना, कोण ना. केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरीबाई आमोणकर कोणाचें कितें आसा? कांय ना. जणू काय ते आमचे कोणूच न्हय. आनी ज्या गोंयचे भुंयेंतल्यान ही रत्नां निर्माण जालीं तांचे विशीं अभिमान जर आमी बाळगून दवरचे नात आनी तांचे विशींची म्हायती जर आमचे फुडले पिळग्या मेरेन पावोवचे नात जाल्यार ह्या व्हडपणाक तांच्या अर्थ कितें उरलो? दुख्ख भोगता ते हे कॉन्ट्रास्टाचें. शांती बाबाली दिसपटी वाचतना हो कॉन्ट्रास्ट लक्षांत येता. काळ भारताक निकतेंच स्वातंत्र्य मेळ्ळां. गोंय पुर्तुगेजाच्या चपक्यांत आसा. अशे वेळार तरणाटे गोंय सोडून वचून मुंबय सारके शारांत रावतात, कश्ट काडटात, पयशे ना जाल्यार रीण काडटात, दिसाक 2 जेवणा जाग्यार 1 जेवण जेवतात आनी कसल्याय कलेची परसूट करतात, व्हड जातात. व्हड जाले, कश्ट काडून व्हड जाले, तरेचे अडचणींतल्यान कोणाच्यो भलायकेच्यो अडचणी आसतात, कोणाच्यो पयशांच्यो अडचणी, कोणाच्यो आनीक कसल्यो अडचणी. पूण इतलेंय करून हातूंतल्यान वाट काडून वयर गेले, वयर पावले. तांणी किर्त जोडली, तांणी नांव जोडलें. फाटलीं 60 वर्सां आमी स्वातंत्र्यानी स्वराज्य भोगतात. 60 वर्सां म्हणटा तोय काळ सामको ल्हान न्हय. 2-3 पिळग्यांचो काळ. आज राष्ट्रीय पावंड्यार नांव घेवपा सारको चित्रकार आसा आमचे कडेन? ना. आंतरराष्ट्रीय सोडूनच दियात, राष्ट्रीय पावंड्यार नांव घेवपा सारको गोंयकार कोणूय आसा? ना. राष्ट्रीय पावंड्यार आमचे मदीं कोणूय गायक कलाकार, वादन कलाकार आसा? ना. हो कॉन्ट्रास्ट कसो? ज्या वेळार कसलींच साधनां नाशिल्लीं, ज्या वेळार तांक नाशिल्ली, त्या वेळार कश्टांनी ह्या लोकांनी जें जोडलें तें आज सुविधा, स्वातंत्र्य, स्वराज्य आसतना आमचे कडेन ना. हाचें कारण तो न्यूनगंड.
आमकां तांचें व्हडपण समजूंक ना आनी म्हणून तें व्हडपण सांबाळून दवरपाचोय प्रयत्न आमी करूंक ना आनी तें व्हडपण फुडले पिळग्या मेरेन पावोवपाची कांय वेवस्था करूंक ना. हो आमचो मूळचो स्वभाव अशें हांव मानूंक तयार ना. कारण हो जर मूळचो स्वभाव आशिल्लो जाल्यार हे लोक व्हड जावचेच नाशिल्ले. आमी बाबत कोणा आमचे कडेन तें जावचें ना म्हणून GD आर्ट करून येतले आशिल्ले गोंयांत, फुडें वचचेच नाशिल्ले. पूण ताणें तें करून दाखयलें. पूण आज सगळीं साधनां आमचे कडेन आसतना आमचे कडेन तें घडना. खंय तरी चुकता. खंय चुकता तातूंत थोडीसो बोट किशोर बाबान दवरला. पूण चुकता खूब. आनी तें चुकिल्ल्यान ह्या गोंयचें जें लुकसाण जातलें, म्हणजे गोंयांत जे गूण आशिल्ले मनीस आसात तांचें जें लुकसाण जातलें तें फाल्यां भरून काडूंक मेळचें ना. ही दिसपटी आमच्या मुखार एक वेगळें जग दवरता. एक जग अशें की जंय प्रत्येक जाण कसले ना कसले तरी अडचणीत आसात, एकामेकाक आधार करतात आनी त्या प्रमाणे फुडें सरतात. कोण एकलो चड फुडें पावता, कोण मातसो अर्दार पावता, कोण तितलो फुडें पावना. पूण प्रयत्न आसा, सिन्सियरिटी आसा आनी ताजे फाटल्यान एक आत्मविश्वास आसा. हें सगळें गेलें खंय? 60 वर्सांच्या स्वातंत्र्यांत हें शेणलें काय हें पुर्तुगेजान व्हेलें आमचें? हो कॉन्ट्रास्ट लक्षांत घेत जाल्यार शांतीबाब आमोणकारांनी जें कितें बरयलां ताजी कल्पना आमकां येवंक शकता. आतां नॉन फिक्शन ह्या प्रकारांत साहित्याच्या चरित्र, आत्मचरित्र आनीक दिसपटी हे कांय प्रकार बसतात. आनी हातूंत कांय साम्यताय आसता. कारण तातूंतल्यान फक्त एका मनशाची वळख घडटा अशें न्हय, तर तातूंतल्यान इतिहास मेळटा. तातूंतल्यान त्या मनशान कशे रितीन अडचणींतल्यान वाट काडली ताजी देख मेळटा आनी त्या भायर त्या मनशाची वळखय जाता. पूण दिसपटी बरोवपाचे प्रकार वेगळे वेगळे आसतात. सगळेच एका तरेन बरयनात. आमचो एक इश्ट नारायण मावजो पोरूं ह्या संवसाराक अंतरलो आनी 7-8 दिसांनी ताका वर्स जाता. ताजी एक संवय आशिल्ली डायरी बरोवन दवरपाची. पूण ती डायरी कशी? ती क्रॉनिकलराची डायरी. म्हणजे आज अमकें घडलें ताजी नोंद त्या डायरींत आसताली. म्हणजे समजुया हांव कितेंय बरयता आसतना म्हाका तारीख याद जायना जाल्यार नारायण बाबाक फोन करप. नारायण बाब अमकें 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 घडिल्लें, तें खंयचे तारखेक घडिल्लें म्हाका सांगशी. नारायण बाब मातसो राव म्हणटालो, डायरी आपल्याली काडून चॅक करतालो आनी सारकी ती तारीख म्हाका सांगतालो. नारायण बाब अमूक अमूक घडिल्लें, पूण तें मडगांवां पणजे काय आनी खंय म्हाका याद जायना, मातशें तुगेली डायरी पळोवन सांगशी. तो डायरी पळोवन सांगतालो. त्या डायरींत मन नाशिल्लें, ते डायरींत घडणुको आशिल्ल्यो, ते डायरींत इतिहास आशिल्लो. ही दिसपटी वेगळी. हातूंत घडणुको आसात, कांय उल्लेख आयल्यात, पूण खूब थोडे. म्हाका जर कोणें परवानगी दिल्ली की हिका नांव एक कसलें तें सुचय म्हणून, हांव म्हणटलो आशिल्लो ही
अस्वस्थ मनाची डायरी. हातूंत मनशा परस त्या मनशाचें मन चड उलयता. मनीस खूब कमी उलयता. तो नरेशन जें करता तें आपलें निवेदन न्हय, जावं नारायण मावजान केलें तशें निवेदन न्हय, ताजें मन उलयता. आनी तें मन कशे रितीन उलयता हाजे वेल्यान सभावाची थोडीशी वळख मेळटा आनी परिस्थितीची जाणीव जाता. ही दिसपटी शांतीबाबाचें संपूर्ण चरित्र सांगना. तांचे जिणेंतलीं फकत 6 वर्सां हे डायरींत मेळटात. 1947 आनी सुरवात जाता तीच भारतीय स्वातंत्र्याच्या दिसाच्यान आनी ती 1953 सोंपता. एकोणीसशे 53 शांतीबाब मुंबय सोडून गोंयांत आयल्यात आनी हांव 57 मुंबय पावलां शिक्षणा खातीर. मदीं 4 वर्सांचें अंतर. ताका लागून मुंबयतली परिस्थिती कशी आशिल्ली जावं ज्या कांय मनशांचो उल्लेख ह्या दिसपट्येंत येता ते कोण मनीस तो सगळें नांव बरयना. खूब फाटी न्ही, लागीं प्रत्येकाच्या बाबतींत जें नांव ताका फॅमिलियर आशिल्लें तेंच नांव वापरता. देखीक हुसेनूच म्हणटा, MF हुसेन म्हणना खंयच, रजाच म्हणटा, हेब्बरच म्हणटा. आतां आमकां थोडीशी हाजी वळख आशिल्ल्यान कळटा हो मनीस कोण तो, पूण कांय मनशांची वळख म्हाकाय मेळ्ळी ना. म्हणटा जर ती म्हाकाय मेळ्ळी ना जाल्यार म्हजी फुडली जी पिळगी आसा जी मुंबय रावली ना किंवा पावली ना आनी थंयची परिस्थिती जिका खबर ना तिका तांची वळखच मेळची ना. ते खातीर म्हणटा हांव की हें निवेदन न्हय, हें त्या काळांतल्या परिस्थिती विशींचें निवेदन न्हय, आनीक हें एका नदरेन आपले विशींचेंय निवेदन न्हय. थोडें आसा, खुबशें तातूंत आपले विशीं सांगिल्लें आसा. पूण ह्या सबंद दिसपट्येंत 264 पानांनी शांतीबाब आमोणकारांचें मन उलयता. मनांत जें कितें चल्लां ताजें पडबिंब आमकां हे दिसपट्येंत दिश्टी पडटा. तातूंत विचार आसात, तातूंत भावना आसात, तातूंत राग आसा, तातूंत तिडक आसा, तातूंत दुसऱ्याचे गूण दोश दाखयल्यात आनी त्याच बरोबर आपलेय गूण दोश दाखयल्यात. म्हणटा केन्नाय म्हणटात आमी की एकल्या कडेन एक बोट दाखयता आसतना 3 बोटां 4 बोटां आपले वटेन आसतात म्हणून. तशें शांतीबाबाचें मन हांगा दिसता. तो दुसऱ्याचे गूण दोश दाखयता, पूण दाखयतना फट करून येता आपल्याचेर की खरें म्हणशी जाल्यार ही चूक म्हजी म्हणून आनी म्हज्या स्वभावाची, कारण म्हजो स्वभावच तसो म्हणून. म्हणजे आपल्याक सोडूंक ना, दुसऱ्यांकच दोश दिला आनी आपूण बरो मनीस म्हणून दाखयला अशांतली गजाल न्ही. उलट ताणें चूक केल्या पूण घडये म्हज्या स्वभावाक लागूनच तें घडलां आसूं येता. म्हणटकच दुसऱ्याक दोश दिवचे परस तो दोश आपल्याचेर घेवपाचे जी कठीण गजाल, पूण ती कठीण गजाल शांतीबाबान ह्या दिसपट्येंत केल्ली आसा. आतां हांगा 2-3 गजाली येतात हातूंत भितर. खंयचेंच एक क्षेत्र पूर्णपणान येना. कोंकणी चळवळीचो उल्लेख येता, चित्रकलेच्या मळार कितें घडटा तें येता, कुटुंबीक मळार कितें घडटा तेंय येता.
आनी हें येतना ते निवेदन म्हणून वा इतिहास म्हणून येना. तें जें कितें घडटा जावं कुटुंबांत जावं कोंकणीच्या चळवळींत वो चित्रकलेच्या संबंदान ताजे विशींचें तांचें मन जे तरेन रिएक्ट जाता तें रिएक्शन सगळें हातूंत भितर मेळटा. खंयच्या मनशान आपल्याक आदार केलो ताजे विशीं कृतज्ञताय आसा. खंयच्या मनशान आपल्याक त्रास दिलो ताजे विशींची तिडकय आसा. आनी त्या दृश्टीन तें अत्यंत प्रामाणीक वर्णन आसा मनांतल्या उत्फर्क्यांचें, मनांतल्या भावनांचें. त्या मनाक तरेक तराच्यो भावना आमकां दिश्टी पडटात की अमकें घडलें जाल्यार हें कोणाक लागून घडलें ताजी चिकित्सा आसा तांचे नदरेन. आनी ती चिकित्सा करतना परत गूण ते गूण दोश ते दोश हेंय बी सांगपाचें धाडस तांणी दाखयलां. ह्या तिनूय क्षेत्रांनी जावं कोंकणीचें चळवळ जावं स्वातंत्र्याचे झूज तें एक विसरलो. 4 मळां आसात ती 4. कोंकणीची चळवळ, स्वातंत्र्याची चळवळ, कुटुंबीक प्रॉब्लेम आनी चित्रकले संबंदान प्रश्न. ह्या 4य मळांचेर जें कितें घडटा ताजे परिणाम तांचे ज्या मनाचेर जातात त्या मनाचे उत्फर्के आनी उमाळे आमकां ह्या दिसपट्यांत दिश्टी पडटात. आतां एक इल्लेशें अजाप दिसूं येता की खुबशे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक हे कोंकणी चळवळींतय वावरून आयल्यात. हें अशें कित्याक घडलें? दोनांचोय संबंद आसा काय कितें? म्हज्या नदरेन आसा. आनी तो असो की जी स्वातंत्र्या खातीर चळवळ चलताली गोंयांत कमी, गोंया भायर चड पुर्तुगेज आसतना पुर्तुगेजाची निमाणी फेस सोडली जाल्यार. कारण शांतीबाब मुंबय पावल्यात 1944 ह्या दिसपट्ये प्रमाणे. म्हणजे 46 जें कितें हांगा घडलां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया येतकच ताजो संदर्भ हातूंत मेळना कारण तें मुंबय आसा. पूण स्वातंत्र्याची चळवळ आनी कोंकणीची चळवळ हांचे मदीं जें नातें आशिल्लें तें स्वातंत्र्याचेंच. एक स्वातंत्र्य राजकी जाल्यार दुसरें स्वातंत्र्य सांस्कृतीक. कारण त्याय मळार आमी खऱ्या अर्थान स्वतंत्र नाशिल्ले. तें स्वातंत्र्य आमकां जाय आशिल्लें हे खातीर ती चळवळ सुरू जाली न्ही. सांस्कृतीक स्वातंत्र्य आनी दुसरें आशिल्लें तें पॉलिटिकल राजकीय स्वातंत्र्य. आतां खूब फाटी अशें घडटा की एक मनीस अमक्या एक क्षेत्रांत भितर सरता, आपल्याक संपूर्णपणान डेडिकेट करता त्या क्षेत्राक आनी त्या क्षेत्रांतल्यान वयर सरता, नांव काडटा. दुसरे बोवाळाक दुसरे भानगडीक वचना. पूण शांतीबाबाची प्रकृती वेगळे तरेची. ते एकाच बरोबर कोंकणी चळवळींत काम करताले आनी त्याच बरोबर गोंयचे स्वातंत्र्य चळवळी कडेनय संबंद दवरून आशिल्ले. कठीण काम हें. कारण तूं तुजें पळयतलो, आपलें पळयतलो काय 10 जाणांचो विचार करतलो. तूं आपल्या फुडाराचो हुस्को करतलो काय गोंयच्या फुडाराचो हुस्को करतलो हो प्रश्न जाण्याका मुखार उबो रावता. आनी मागीर एक मनीस ही वाट धरता, दुसरो मनीस दुसरी वाट धरता.
शांतीबाबान वाट धरली ती दोनूय एकठांय हाडपाची, कारण दोनूय कडेन प्रश्न स्वातंत्र्याचोच आशिल्लो आनी तो स्वातंत्र्याचो प्रश्न आशिल्ल्यान भावना ज्यो हातूंतल्यान दिश्टी पडटात त्यो तीव्र आसात, खर आसात. उतरां सादिनात, उतरां बरीच खर आसात, जावं कित्याकय बरें म्हणपाक, जावं कित्याकय दोश दिवपाक. आनी हें केन्ना येता? हें येता मनशाच्या प्रामाणीकपणांतल्यान. शांतीबाबाचें जें आयुश्य गेलें तें पळयत जाल्यार भुरगेपणांतल्यान किंवा मुंबय वचत पसून, शिक्षण सुरू जायत पसून तें निरपेक्ष रितीन गेलें. ताजे पसून कांय अपेक्षा, आपलो स्वार्थ सादचो ही खंयच नाशिल्ली. आशिल्ली जाल्यार घडये ते मुंबयच्यान परत गोंयांत येवचें नाशिल्ले. आशिल्ली जाल्यार ते चित्रकलेचें क्षेत्र सोडून दुसरे खंयच्या क्षेत्रांत वचचें नाशिल्ले. पूण तशें घडलें ना. हाजें कारणच अशें की स्वभाव असो आशिल्लो की जो स्वभाव फक्त आपले पुरतो विचार करनाशिल्लो, तो 10 जाणां खातीर विचार करतालो. फक्त आपले कुटुंबा पुरतो विचार करनाशिल्लो, तो गोंयच्या फुडारा विशीं विचार करतालो. आतां हांगा ह्या दिसपट्येंत कांय इन्सिडंट, कांय घडणुको आयल्यात ना न्ही, ज्यो त्या काळांत त्या नदरेन म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो त्यो घडणुकांचोय उल्लेख ह्या दिसपट्येंत मेळटा. म्हणजे सादारणपणान अशें म्हणुया की ज्या क्षेत्रांनी शांतीबाब वावुरताले 1947 ते 1953 मेरेन, त्या काळांत मुंबयत जें कितें घडटालें तातूंतल्या कांय घडणुकांचो उल्लेख हातूंत मेळटा. गोंयच्या संबंदांतलें कांय ना, फक्त कुटुंबीक सोडलें जाल्यार. पूण अशें आसलें तरी ते घडणुकेचें वर्णन ना तातूंत. घडणुकेक लागून तांच्या मनाचेर जो कितें परिणाम जाता तो परिणाम हांगा दिश्टी पडटा. आनी तेच खातीर हांवें म्हळें की ही मनशाची डायरी दिसची परस ही अस्वस्थ मनाची डायरी दिश्टी पडटा. आनी हें मन सदांच अस्वस्थ आसा. किशोर बाबान शब्द द्वंद्व वापरलो, संघर्श ह्या अर्थान. हांव तेंच सांगूंक सोदतां, पूण हांव अस्वस्थ हो शब्द वापरतां. कारण संघर्श दुसऱ्या कडेन नाशिल्लो, दुसऱ्या मनशा कडेन नाशिल्लो. संघर्श मनांतलो आशिल्लो, संघर्श भावना भितरलो आशिल्लो, संघर्श विचारां मदलो आशिल्लो. आनी म्हणून तें मन अस्वस्थ जातालें. आनी तें अस्वस्थ मन आमकां हांगा ह्या दिसपट्येंत दिश्टी पडटा. आनी मनीस अमक्याच एका परिस्थितींत अमकेच तरेन कित्याक वागता. सगळेच मनीस कांय एका तरेन वागनात. प्रत्येक जाण आपापल्या स्वभावा प्रमाणे वागता. शांतीबाब वागले तांच्या स्वभावा प्रमाण. वास्तल्याक घडये पटना की हे परिस्थितींत अशें करपाचें न्हय अशें दिसता, पूण तें म्हाका दिसता म्हज्या स्वभावा प्रमाणे. तांच्या स्वभावा प्रमाणे तें बरोबर आसा. म्हणटकच प्रत्येक गजाल जी मनीस करता ती ताज्या स्वभावा प्रमाणे, ताजे प्रकृती प्रमाणे तो करता. आनी ते नदरेनूच तिका पारखुची पडटा. हांव न्यायाधीश जावन सांगूंक शकना की त्या परिस्थितींत तो वागलो ही ताणें चूक केली म्हणून. कारण हांव त्या परिस्थितींत आसल्यार कसो वागतलो आशिल्लो हें दुसऱ्याकय चूक दिसूंक शकता. म्हणटकच तांच्या स्वभावा प्रमाणे ताणें निर्णय घेतले. आनी ह्या निर्णयां कडेन घडये
हांगा जमल्यात तांचे पैकी प्रत्येकाचें मत वेगळें वेगळें आसूं येता. एकल्याक दिसूं येता की हो निर्णय तांचो त्या वेळावेलो चुकलो, दुसऱ्याक दिसूं येता की ना, हो तांचे नदरेन तो बरोबरच आशिल्लो, दुसऱ्यान ताका वाट नाशिल्ली. हे दिसपट्टेंतल्यान मन उलयता तें जालेंच, पूण हें मन उलयता आसतना तांच्या स्वभावाच्यो कांय पैलू म्हणया, कांय तासां तीं बी नदरेंत भरतात. आपले दोश ते आपले उतरांनीच सांगतात, पूण ते दोश जरी कुशीन दवरले, एक स्वभाव म्हणून जो आसा तो जो आमचे मुखार उबो रावता तो वेगळोच. तातूंत स्वाभिमान आसा, तातूंत वायट कोणूय कितेंय करता जाल्यार ताजे विशींची तिडक आसा, तातूंत आपलें बरें जावचें दुसऱ्याचेंय बरें जावचें अशी भावना आसा. दुसऱ्याचें लुकसाण जावन आपलो फायदो जावचो अशें बिलकूल ना. म्हणजे हे तरेचे भावनाक लागून त्या मनशाच्या स्वभावाची एक चौकट आमच्यांनी आमचे नदरेन तयार करूंक जाता. म्हजो संबंद शांतीबाबा कडेन आयलो तो खूब लेट, ते जवळ जवळ रिटायर जातकच. ताका लागून तांचो स्वभाव कसो घडलो ते मुंबय कोंकणी चळवळींत इतले नेटान कित्याक पडले त्या तरुणपणांत हें कळूंक पावलें ना, कारण तें पळोवंक आमकां मेळ्ळें ना. पूण मागीर जो संबंद आयलो आनी ते जे कितें उलयताले ताजे वेल्यान ताजी कल्पना येताली. एक विशय आसा जाचे खूब अजाप दिसता, आनी तें अशें की शांतीबाब आमोणकार जल्माक आयिल्ले ते आजन्म विद्यार्थीच रावपाक आयिल्ले काय म्हणून. आमी म्हणटात हरशीं की आयुश्यभर मनशान विद्यार्थीच रावचें आनी नवें नवें कितें तें शिकत रावचें. आपूण परिपूर्ण जालो आनी आपूण शिकलो, डिग्री घेतल्यो, इतल्यान सगळें सोंपलें अशें समजुचें न्हय अशें आमी जनरली म्हणटात, पूण तशें घडना प्रत्यक्षांत. पूण हांगा शांतीबाबाच्या त्या काळांतल्या ह्या 6 वर्सांतल्या काळांतल्या वागणुके संबंदान जर पळयलें जाल्यार अजाप दिसता. अजाप दिसता म्हणटा तें अशें की एक मनीस गोंयच्यान कश्ट काडून, त्रास काडून, अडचणी काडून मुंबय वता, जे स्कूल ऑफ आर्टांत विद्यार्थी जाता, चित्रकलेचें शिक्षण घेता, बरें आसा, समजूं येता. पूण चित्रकलेचें शिक्षण घेवन जाता जाता म्हणसर शिल्पकला करीन दिसता, तिजें शिक्षण घेता. शिल्पकलेचें शिक्षण जाता म्हणसर फोटोग्राफी करीन दिसता, फोटोग्राफी करूंक लागता. फोटोग्राफी करता म्हणसर वुडवर्क शिकचें दिसता, वुडवर्कय करूंक लागता. आनी अजाप म्हळ्यार ह्या चित्रकले कडेन कांयच संबंद नाशिल्लें अशें संगितांतलीं 1-2 वाद्याय शिकूंक लागता. हें अजापाचें दिसता. आनी त्या खातीर म्हणटा हांव की लायफ लाँग विद्यार्थी जावपाची एक प्रवृत्ती, म्हणजे जें कितें नवें आसा, जें कितें बरें आसा तें आत्मसात आपणें करचें आनी आपूण समृद्ध जावचो. हाजे खातीर लग्नाक पसून वेळ जाला. त्या काळांत लग्न इतली वेळान जायनाशिल्लीं, पूण शांतीबाबाच्या लग्नाक पसून वेळ जाला. ताचें कारण हें की हें करीन दिसता, हें करीन दिसता, हें करीन दिसता, हें करीन दिसता, आनी एका वेळार अशेंय दिसता की आसूं तें लग्न, संवसार, प्रपंच कांय नाका, हेंच शिकया, हेंच शिकया, हेंच शिकया.
हो स्वभाव अजापाचो. आनी म्हणून म्हळें हांवें की आजन्म विद्यार्थी जावन रावपाची जी एक उमळशीक आसता मनांत, मनशाच्या उमाळो आसता, तो उमाळो पान दर पान पान पानांत दिश्टी पडटा. ही दिसपटी कोणाकच शांतीबाब आमोणकराचें पूर्ण चरित्र सांगची ना, कारण फक्त 6 वर्सांची एक सादारण कल्पना मनशा विशीं दितली. पूण हें चरित्र आमी जाणो जावपाची गरज आसा, आमी आनी आमचे फुडें येतले त्या पिळग्यांनी. आनी ते खातीर म्हजी एक सुचोवणी आसा शांतीबाब आमोणकराल्या घरच्यांक आनीक दिनेशबाब मणेरकार हांकां. ह्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती वा रिप्रिंट काडपाची जेन्ना ठरता तेन्ना 2 गजाली हातूंत एड करच्यो. एक ल्हानसो बायोग्राफिकल स्केच, जातूंत तांचें सगळें आयुश्य कशें गेलें ताजी वळख मेळची, कित्याक ह्या पुस्तकांत आसात ती फक्त 6 वर्सां. आनी दुसरें, ते बरोवपाचे ओगांत कांय नांवां उल्लेख करतात. कितलींशीं नांवां आयल्यात वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतलीं. आतां ती कांय नांवां म्हाकाय अनवळखी, आनी फुडल्यो ज्यो पिळग्यो आसतल्यो तांकां तर ती सामकीच अनवळखी आसतलीं खुबशीं नांवां. म्हणटकच तें कितें बरयलां आनी कोणा विशीं बरयलां तें सारकें समजुचें ह्या खातीर तांचीं पूर्ण नांवां दिवपाची एक वळेरी तातूंत घालची. म्हणटकच अशें करतकच ह्या पुस्तकाचें जें वजन आसा तें खात्रीन वाडटलें. पूण हें लोकांनी वाचचें अशें म्हणपा फाटलो जो हेतू आसता आमचो, तें कित्याक वाचचें, तर एका चित्रकाराच्या जिवनांत कितें कितें घडूं येता आनी घडटा ताजी कल्पना आमकां येवची. आनी ते परिस्थितीक तो कशे रितीन तोंड दिता, ते परिस्थितीन तो कशे तरेन वागता, ते परिस्थितींत ताजे मनांतले संघर्श द्वंद्व कशें चलता हें आमकां कळचें जाल्यार तो सगळो मनीस कळपाची गरज आसा. हातूंतल्यान सगळो मनीस मेळना. म्हणटच जेन्ना सगळो मनीस आमकां खबर आसा तेन्ना ह्या 6 वर्सांच्या काळांत जें कितें द्वंद्व संघर्श तांच्या मनांत जाल्यात ताजो अर्थ सारको लागूंक पावता. भावा विशीं बरयलें ताणें. भावांचीं नांवां जशीं घरांत वापरताले तशींच वापरल्यात, पूण लोकांक खबर आसची ना तेका ती. आनी तरणाट्या मनाची आनी एक बरीच देख आसा. तरणाटें मन ह्या खातीर म्हणटा हांव की तें प्रेम करपाचें वय. त्या वयांत शांतीबाब जी आपली फुडें घरकान्न जातली तिका पत्रां बरयतात. तेजींय पत्रां येतात. पत्रां दिवंक ना हांगा, पत्रांचो उल्लेख आसा. पूण हांवें तरणाट्याचें मन म्हणून सांगलें. ताचें कारण अशें की एक कडेन नांव येता, स्पश्ट नांव येता, फुडें बायल जातली तिचें. एक कडेन ताचें वो तिचें अशीं उतरां येतात. ताचें 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 म्हण तुवें समजोवपाचें ताचें म्हणजे कोण तें. आनी एक कडेन फक्त फुलयो 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 येतात. एकच मनीस बरोवपी हरशी, पूण त्या वेळार मनशाच्या मनाची स्थिती कशी आसता, म्हणजे लजेन नांव घेवप ना, किंवा फाल्यां कोणें ती डायरी चोरून वाचली जाल्यार कोणा विशीं बरयलां तें कळचें न्हय ह्या खातीर फुलयो 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 येता. कांय कडेन नांव घेवपाक लज दिसता म्हणून ताचें येता, आनी कांय कडेन धडधडीत नांवूय येता.
म्हणजे तशें तें सामकें लिपून उरूंक ना. हे नदरेन परत हांव मना कडेन येता की मनशाचें मन कशें वागता ताज्यो कितल्योश्योच देखी ह्या पुस्तकांत बरिल्ल्यो आसात. आनी म्हणूनच हांव तिका ती अस्वस्थ मनाची डायरी म्हणटा. मनान बरयल्ली डायरी, मनशान बरयल्ली न्ही. प्रत्येक कडेन तें मन उबें रावता आनी तें मन उलयता. आनी तें मन उलयता हें कशें उलयता, कित्याक उलयता हें समजून घेवप हें खूब गरजेचें. तरच तो मनीस आमकां सारको वळखूंक येतलो. हें पुस्तक आयलें आनी ताजे खातीर जाणी जाणी वावर केलो तांकां हांव परबीं दितां. ताजी खूब गरज आशिल्ली. माधवीबाई सरदेसाय हांचे कडेन एक गूण आशिल्लो, बरोवंक लावपाचो. कोणूय संपादक बरयिल्लें मागयता, कथा मागून घेता, निबंद मागून घेता, पूण माधवीबाई कडेन गूण आशिल्लो बरोवंक लावपाचो. आनी अर्थात हें पयलीं बरयिल्लें म्हणटू, पूण बरयलें म्हणून तें छापून येताच अशें ना सगलें. खूब जाणांक दिसता की हें खूब पर्सनल. हें पर्सनल लोकां मुखार कित्याक दवरया, आनी ताका लागून तें छापप जायना. दोन देखी दिता जाचो प्रत्यक्ष म्हाका अनुभव आयला त्यो. डॉक्टर लोहियांचे फाटल्यान लक्ष्मीकांत बेंब्रे हांणी सत्याग्रह केलो सप्टेंबरांत 1946. तांकां धरले मिलिटरी कोर्टान 4 वर्सांची शिक्षा दिली बंदखणीची आनी पुर्तुगालाक हद्दपार केले. आनीकय गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक थंय आशिल्ले आनी पुर्तुगालांत सालाजाराक जे विरोध करताले तेय पॉलिटिकल प्रिजनर त्याच बंदखणींत आशिल्ले. पॉलिटिकल, क्रिमिनल कोण नाशिल्ले. पूण हे जे गोंयकार आशिल्ले, कोणें उल्लेख केलो म्हणून म्हाका कळना, पूण खबर खरी की आमी एकठांय येवपाचो गूण आमचे कडेन इल्लोसो कमी. इवन पुर्तुगेजा कडेन झगडटा आसतना आमच्यो 8 वेगळ्यो संस्था. खरें म्हणत जाल्यार 8 एकठांय येवन नेट दाखोवपाचो न्ही, पूण त्या कामाक पसून आमच्यो 8 संस्था येदो मोठो शत्रू मुखार आसतना तो आमचो स्वभाव आनी तो आजूय बी चालू आसा. ही गजाल खरी. तर सांगपाचें म्हणजे त्या वेळार 7-8 जाण थंय आशिल्ले. डॉक्टर टी.बी. कुना, पुरुषोत्तम काकोडकार, डॉक्टर राम हेगडे हेय बी थंय आशिल्ले. थंय लक्ष्मीकांत बेंब्रे म्हळ्यार बापूय म्हजो, पापा म्हणटाले आमी, पापाच म्हणटा, डायरी बरयली. आनी ती डायरी जेन्ना गोंय मुक्त जातकच तांकां 16 वर्सां उरलो. मागीर थंय तो 4 वर्सांची शिक्षा आशिल्ली, पूण 16 वर्सां उरलो आनी गोंय मुक्त जातकच तांकां हांगा पावयले. येतना तें सगळें हाडलें बरोबर. हाडलें आनीक असो एक विचार तांच्या मनांत आयलो की डायरी बरयल्यास न्ही ती छापची. म्हणून भावांक कन्सल्ट केलें आपल्या, आनी भावांनी ती वाचून ताका सांगलें की हें खूब पर्सनल आसा. तुमच्या आपसांतले मतभेद, आपसांतली झगडीं, आपसांतले संघर्श हें सगळें तातूंत आसा. हें छापप नाका. आनी ती छापली ना, पूण लासूनय उडयली ना. ती दिल्लींत तीनमुर्ती भवनांत सांबाळून दवरिल्ली आसा. भारत सरकारान एक बरी स्कीम काडली की देशांतल्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांची ओरल हिस्ट्री तांचे कडल्यान उलोवन रिकॉर्ड करप. तांचे अनुभव आसात ते, तांचे फोटे आसत जाल्यार तांचे कडेन, ताणें कितेंय बरयल्लें आसत जाल्यार, आनी तें सगळें थंय दिल्लींत तीनमुर्ती भवनांत सांबाळून दवरिल्लें आसा. तशी ती डायरी थंय पावली. म्हणजे छापून आयली ना आनी लासूनय उडयली ना. हो एक अनुभव डायरी विशींचो. दुसरो म्हजो पर्सनल अनुभव. माधवीबाईन एक दीस म्हाका सांगलें की
तूं तुज्यो यादी कित्याक बरयना. ही खबर सादारण 2009 वर्सांतली, 8 किंवा 9 वर्सांतली, 2009. बायगो म्हळें म्हाका म्हजी याद तितली बरी घटमूट न्ही, हांव विसरतां, खुबश्यो गजाली विसरतां, विसरून गेलां. दुसऱ्यान कोणें सांगतकच याद जाता हय तशें घडिल्लें म्हणून तें. ना म्हळ्यार तुका जितल्यो याद जाता तितल्यो बरय म्हूण सामकें फाटल्यान लागलें बरय म्हूण. आनी हांवें 7 लेख बरयले. ज्यो यादी जाताल्यो त्यो यादी करून 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 7 लेख बरयले आनी हांव थांबलो आनी याद जायना जाली. आनी जालें तें 2009 सोंपली ती लेखमाळ आशिल्ली ती सोंपली. हालींच असो एक प्रश्न आयलो की नवे पिळगेंतले कितलेशे तरणाटे विचारूंक लागले की हें अमकें घडिल्लें तें कित्याक घडिल्लें, कशें घडिल्लें, केन्ना घडिल्लें. कारण तांचो बाड्यांचो अन्याय ना, कित्याक खुबश्यो गजाली रिकॉर्ड जावन पुस्तक रुपान मेळनात लोकांक. खुबश्यो गजाली थोड्यो बरयल्ल्यो आसात, थोड्यो मेळनात. आनी दुसरें एक अशें जालां की ज्या सर्कलांत हांव वावुरतालों त्या सर्कलांत वयान सगळ्यां परस हांव ल्हान आशिल्लो. आनी म्हणून हांव आज आसां ते सगळे गेले. ते गेल्ल्यान तांकां कांय विचारणें शक्य ना, तांणी कांय बरोवनूय दवरलें ना. म्हणटकच हांवें जर तें बरोवन दवरलें ना आनी फाल्यां हांव गेलो जाल्यार तें म्हजे बरोबर गेलें. म्हणटकच हें जे विचारताले म्हाका तांचो अन्याय नाशिल्लो, कित्याक ओपिनियन पोल म्हणलो की आनी ओपिनियन पोलांत वावुरताले ते सगळे जाणटेले गेले. आनी खंयचोय विशय आयलो तेय गेले. म्हणटकच एकलो हांव उरलां म्हणटकच म्हाका विचारूंक येता. म्हणटकच म्हजे मुखार प्रश्न आयलो असो की आज हांव हांकां सांगतलों, फाल्यां म्हजे फाटल्यान कसो सांगतलो. म्हणटकच हें जें कितें पळय तांकां सांगलां तें बरोवन काडपाची गरज आसा. आनी त्या निमित्तान हांवें आनीक 7-8 लेख बरयले. आनीक तें एक पुस्तक यादींचो कुरपणो म्हणून संजना पब्लिकेशन्सा तर्फे कोंकणी भाशा मंडळा तर्फे येवपाचें आसा. आतां हें सगळें सरळ हाजें माधवी बायक. ताणें जर म्हाका त्यो यादी बरय म्हणून सांगूंक नाशिल्ल्यो जाल्यार हें करपाचें म्हाका येवजूचेंच नाशिल्लें. आनीक तें करपाची गरज कित्याक दिसली, खुबसो इतिहास बरयला आमी हालीं. आमी मातशे इल्ले सुसेगाद त्या बाबतींत. इतिहास खूब लेट बरयतात आनी मदीं तो कितलोसो शेणून वता. पूण हालीं मातशें आमी सुदारल्यात, बरोवंक लागल्यात. पूण तरी आसतना सगळें बरोवन पडटा अशें ना. एक देख दिता तुमकां, 1-2 देखी दिता. ओपिनियन पोलाचो प्रचार भारार आसतना, भारार मतदानाक म्हयनोभर किंवा उणेंच उरल्यात दीस, भाऊसाहेब बांदोडकारान रकाद धाडलो की आपल्याक तुमचे कडेन उलोवंक जाय म्हणून. मुख्यमंत्री ते त्या वेळार, मुख्यमंत्री ना, ताणें राजिनामो दिला. पूण मगोचे अध्यक्षांनी सगळें विलिनीकरणाचें जें कितें चलतालें ताजे ते मुखेली आशिल्ले. कोणाक आपयले? राष्ट्रमताचो प्रकाशक श्रीपाद गारसे, संपादक चंद्रकांत केणी आनी टिका करतालो ब्रह्मास्त्रांतल्यान म्हणून उदय भेंब्रे. आमकां आपयले जेवणाक, जेवणाचेरच उलोवया म्हणून. MS प्रभू तेन्ना मोगो पक्षाचो सेक्रेटरी, ताणें रकाद धाडिल्लो हो. ताणें आमी गेले, ठरिल्ले वेळार गेले. ताणें आमकां इंट्रोड्यूस करून दिले आनी तो गेलो. उरले आमी 4गूच जाण. भाऊसाहेब बांदोडकार एके वटेन बसलो मेजाचे, दुसरे वटेन आमी 3गय जाण. आनी बरें वरभर घेवन भाऊसाहेब बांदोडकारान आमकां समजायलें. सुरवातच अशी केली, भुरग्यांनो
तुमचे परस हांवें कितलेशे पावसाळे चड पळयल्यात. आपूण कितें करूंक सोदता तें तुमकां कळना म्हणून तुमकां समजावपाक आज हांवें हांगा आपयल्यात. आमी तोंड उगडनासतना सगळें वरभर आयकलें, जेवले. जेवतकच म्हळें, भाऊ आमच्यांनी कितें सांगूं जाता? तेजो जाणटो, आमचे परस खात्रीन जाणटो. हय हय म्हणालो, अवश्य सांगात. आनी तागेलो एक 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 मुद्दो सगळी सभ्यता आनी आदर बाळगून आमी खोडून काडलो. मुख्य सूत्र इतलेंच आशिल्लें भाऊसाहेब बांदोडकराचें की आपूण जें विलिनीकरण सोदता तें महाराष्ट्रान आमचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून न्हय, आमी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून. कित्याक तर आमचो जॉग्राफिकल आंवाठ ल्हान, महाराष्ट्र मोठो. आमचे कडेन बुद्धी आसा, आमचे कडेन कलेंतलें टॅलंट आसा, आमचे कडेन हें आसा, आमचे कडेन तें आसा. ह्या सगळ्याच्या आदारान आमच्यांनी महाराष्ट्राक डॉमिनेट करूंक जातलो. म्हणून आपल्याक विलिनीकरण जाय, हो मुख्य मुद्दो. म्हणटा आमी ताजो सगळो मान राखून तिगांनी वेगळे वेगळे तरांनी वेगळे वेगळे मुद्दे घेवन ताका सांगलें की तुजी इच्छा कितलीय बरी आसत पूण हें लोकशायेंत अशें घडणें शक्य ना. कारण महाराष्ट्राचे विधानसभेंत तेन्ना 250 आमदार. समजुया गोंय महाराष्ट्रांत गेलें जाल्यार कितले आमदार मेळटले गोंयांक? 1 किंवा 2. 2 तालुके जायत महाराष्ट्राचे, जावं 1 डिस्ट्रिक्ट जायत चडांत चड. आतां 250 आमदारां मदीं ह्या 2चो पॉलिटिकल क्लावट कितलो? शेवटी सगळें ठरतलें तें पॉलिटिकल क्लावटाचेर न्ही. आज तुका ते उतर दितात, जाहीर सभांनी सांगताले की आमी भाऊसाहेब बांदोडकराक मुख्यमंत्री करतले म्हणून महाराष्ट्राचो. करीतय बी विलिनीकरण जालें जाल्यार, पूण तुजे फाटल्यान दुसरे गोंयकाराचें कितें? थंय मंत्री जातलो जाल्यार फाटल्यान 25, 30, 40 आमदार आसचे पडटात. ते नासत जाल्यार कोण मंत्री बसून जायना, मुख्यमंत्री कुशीनूच दवरया. हें घडणें शक्य ना. आनी म्हणून आमी फोंड्या प्रचार करतात की तुमकां भाऊसाहेब बांदोडकार मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें बुरूंक जाय. हो प्रचार आमी फोंडें करतात हें ताका सांगलें. अजाप दिसलें तांकां आयकून मातशें. म्हणजे तोंडावेल्यान तोंडावेलो भाव पळोवन कळटा. आनी जालें, उलोवणें सोंपलें आमचें. उलोवणें सोंपलें आनी आल्तिनाचेर तुमी कोणेंय पळयलें जाल्यार तांगेलें घर सोंपणां वयल्यान अशीं सारकीं मार्गार देंवतात घराची. आमी देंवन मार्गार पावल्यात. इतल्याच फाटल्यान आवाज, भुरग्यांनो रावात. आमी रावले. फाटल्यान पळयल्यार दारांत भाऊसाहेब उबे. आपणें पळय तुमकां कितें सांगलां ताजेर तुमी विचार करातच, पूण तुमी जें कितें पळय सांगलां ताजेर हांवूय विचार करतलो. आनी मागीर आयकूंक येता की ताणें कोणाक रकाद धाडले की विलिनीकरणाचे विरुद्ध मत दियात म्हणून. पूण तें खूब लेट अशें, खूब लेट जालें अशें म्हणटात. खात्रीन 100% सांगूंक जायना, पूण तांचो उजवो हात आपात येयली पेडणेचे ते सांगतात ही गजाल खरी म्हणून. म्हणटा ही जर गजाल खरी आसत जाल्यार हो एपिसोड सांगपा सारको आसा न्ही, रिकॉर्ड करून दवरपा सारको आसा न्ही. पूण परिस्थिती अशी, भाऊसाहेब गेले, म्हजे बरोबर जे 2 जाण आशिल्ले दोगूय गेले, हांव एकलोच आसा. पूण हांवेंय जर हें सांगलें ना हें इतिहासांत खंयच उरचें ना. दुसरी गजाल डॉक्टर जॅक सिकेरीची. ओपिनियन पोल जातकच एक गजाल क्लियर जाली की काँग्रेसीची आनी युनायटेड गोवन्साची मतां एकठांय करीत जाल्यार कसोच मोगो पक्ष सत्तेर येना हें स्पश्ट जालें. म्हणून फाटल्यान जें इलेक्शन आयलें ओपिनियन पोला फाटल्यान
त्या इलेक्शना पयलीं मडगांव पणजेचे कांय प्रतिश्ठीत लोक, चडशे क्रिस्तांव समाजांतले आनी थोडे हिंदू समाजांतले, डॉक्टर जॅक सिकेरीक वचून मेळ्ळे आनी ताका पटोवपाचो प्रयत्न केलो की पळय गणीत सामकें स्पश्ट आसा. म्हणटकीर तुवें आनी काँग्रेसीन जर एलायन्स केलें जाल्यार खात्रीन मोगो पक्षाक कुशीन दवरूं येता. म्हणजे विलिनीकरण सगळी भानगड मेकळी. डॉक्टर जॅक सिकेरीन आयकलें ना, तांचें आयकलें ना, मानूनच घेतलें ना. मडगांवांत एक फादर लुसी वेग कुतीन म्हणून आशिल्लो, जो एकलो तांचे मदलो गेल्लो तो एक दीस राष्ट्रमतांत आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, उदय एक काम करपाक जाय. कितें तर अशें आमी डॉक्टर जॅक सिकेराक पटोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो आयकना. तेन्ना तुवें कशेय रितीन ताका हें पटोवंक जाय, कित्याक तुमी बरोबर वावुरल्यात ओपिनियन पोलान, बरोबर सभा घेतल्यात आनीक एकामेका विशीं संबंद बरो आसा. तुमचें आयकना जाल्यार म्हळ्यार तो म्हजें आयकचें दिसना, कित्याक तांचे मनान हांव कितलोसो भुरगो, डॉक्टर जॅक सिकेरीच्या मनान हांव भुरगो ना म्हणालो. तो आयकतलो, तूं ट्राय कर. बरें आसा, गेलो. वेळ मागून गेलो कांपालार तांची घरा. म्हाका एका मनशान सालांत व्हरून बसयलो एक कदेलाचेर आनीक थोड्या वेळान दोतोर जॅक सिकेर आयलो, ताजे बरोबर तागेलो कुत्रो आयलो. डॉक्टर जॅक सिकेर कदेलार बसलो, कुत्रो कदेलाक तेकून सकयल बसलो. उदय म्हण लागलो. हांवें सुरू करचेंच आसा, हांव कित्याक आयलो तें सांगपाक. सुरवातच ताणें केली. उदय म्हण लागलो, हाका आपणें नांव दवरलां कुत्र्याक बोट दाखोवन कोंकणीवादी म्हणून. म्हाका मातशें आडखळिल्ले भशेन जालें. हो अशें कित्याक म्हणटा, हाका नांव कोंकणीवादी म्हणजे म्हजो अपमान बी करूंक सोदता, असो सगळे कोंकणीवाद्यांचो अपमान करूंक सोदता. ना म्हणालो. पूण हांवें प्रश्न विचारलो ना, ओगी रावलो. ताकाच दिसलें आपूण म्हण हाका कोंकणीवादी कित्याक म्हणटा तें जाणटू. तो म्हणालो, भोंकता पूण चाबना. तशें म्हणालो तुमी कोंकणीवादी, तुमी भोंकतात खूब पूण चाबनात. ताजे म्हणपाचो हेतू असो आशिल्लो की तुमी भाशेच्या बाबतींत खुबशें उलयतात, पूण तुमी राजकारण करनात, तुमी राजकारणांत येनात भितर, म्हणून ही भाशा. जावं म्हणटू ताजे कडेन उलोवणी जालें. हांवें काडलो म्हजो विशय आशिल्लो तो सांगलो, हांव कित्याक आयलो तो सांगलो आनीक गणीत सारकें सांगलें. आनी दोतोर म्हळें एक हांयस दाखयलें. हातूंत मोठो ग्रूप आसतलो युनायटेड गोवन्स, काँग्रेस ल्हान ग्रूप आसतलो. म्हणटकच तुमकां चान्स पडटा सामको चीफ मिनिस्टर जावपाचो. ह्या एलायन्सांत मेजर ग्रूप युनायटेड गोवन्स म्हणटा तुमकां चान्स पडटलो, तुमी खात्रीन मुख्यमंत्री जातात. दोतोर जॅक सिकेरीचें एकच पालुपत. उदय कितें सांगता तूं? एवरी वोट अगेन्स्ट मर्जर इज ए वोट फॉर युनायटेड गोवन्स. हांवें सांगिल्ल्या आर्ग्युमेंटाक ही जाप. दोतोर तशें न्हय तें. थोडे लोक तुका दितलेच, युनायटेड गोवन्साचे आसात ते लोक तुका दितलेच ताजे समर्थक. पूण आनी कितलोसो लोक आसा जाणी ओपिनियन पोलाक मर्जराचे विरुद्ध मत दिलां, जो तुका दिवचो ना. आनी ताजें कारण अशें की आमीच प्रचार केला फोंडे सारक्या मतदारसंघांत की भाऊसाहेब बांदोडकार मुख्यमंत्री जाय जाल्यार विलिनीकरण नाका म्हणून. म्हणटकच त्या लोकांनी मत तुका दिवंक ना, युनायटेड गोवन्साक दिवंक ना. तांणी फक्त विलिनीकरण नाका इतलेंच सांगलां. फाल्यां घडये तें मत भाऊसाहेब बांदोडकराकूच दितलें. हें सगळें सांगलें. म्हजे नदरेन हांवें जाता तितले प्रयत्न केले, तरी पूण निमाणे कडेन बसून तूं सांगता ताका कांय अर्थ ना. एवरी वोट अगेन्स्ट मर्जर इज ए वोट फॉर युनायटेड गोवन्स.
दोतोर जॅक सिकेरीन आपलो आग्रो सोडलो ना. हांव आयलो परतो आनीक मागीर तें इलेक्शन जालें, पूण त्या इलेक्शनांत काँग्रेसीन वांटो घेतलो ना. पूण हें एलायन्स म्हणटा तें जालेंच ना. परिणाम कितें जालो? परिणाम महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची सत्ता 17 वर्सां गोंयचेर उरली. जी 3-4 वर्सांनी सोंपतली आशिल्ली ती 17 वर्सां उरली. आनी तातूंत मदीं ओपिनियन पोल आयलो, नाजाल्यार तो येवचोय नाशिल्लो. कारण ते विधानसभेंत मागणी करताले, सरकार इलेक्टेड सरकार मागणी करताले, हाजो प्रभाव केंद्र सरकाराचेर पडून ओपिनियन पोलाचो निर्णय जालो न्ही. पूण ती मागणीच जर जायना आशिल्ली जाल्यार तें घडचेंच नाशिल्लें. पूण हो सगळो इतिहास घडूंक पावलो तें हें एलायन्स जालें ना म्हणून. आतां परिस्थिती पळयात. दोतोर जॅक सिकेर गेलो, हांव एकलोच जाणा, कित्याक आमी दोगूच जाण आसात थंय, आनी कोण नकळो. म्हणटा हांवें जर हें बरोवन दवरलें ना, होय भाग इतिहासांत उरचो ना म्हणून तो बरोवन काडलो. आतां इतलेंय आसून फाल्यां हें वाचून कोणूय आरोप करूंक शकता की उदय भेंब्रेन हें फॅब्रिकेट करून बरयलो म्हणून सगलें म्हणूं येता. म्हणटल्यार कांय कोणाच्यान आडावंक नजो. पूण म्हजे कॉन्शियसा प्रमाणें म्हाका दिसलें की हें बरोवन दवरपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता घडये शांतीबाबाच्या मनांत थोडीशी अशी भावना आसूं येता की जें कितें मनांत येता, विचार येतात, भावना येतात, त्यो बरोवच्यो. आनी तुमी एक पळयतले तातूंत की कांय गजाली वाचत जाल्यार त्यो यादी दिसनात, ते निबंध दिसतात. आनी कांय कडेन त्यो भावना जेन्ना फिलॉसॉफिकल जातात, तातूंत भितर एक तत्वज्ञान येता, तातूंत भितर कितलेशा तत्वज्ञानाची वाक्यां येतात भितर. आनी ताका लागून हे केवळ ती दिसपटी केवळ डायरी उरना, ते एक वेगळे तरेचोच प्रकार जाता साहित्यांतलो, जातूंत डायरी आसा, जातूंत निबंदूय आसा आनी जातूंत फिलॉसॉफीय आसा. आनी एकच निमाणो पॉयंट सांगून मेकळो करता की हें वाचतना आतां कल्पना करात, एक मनीस चित्रकला करता, शिल्पकलाय करता मदीं मदीं, ताजे बरोबर वूडक्राफ्ट करता, वाद्य संगीत शिकता, आनी इतलेंय आसून वाचन कितलें? वेळ तरी आसूंक जाय न्ही मनशाक. पूण इतल्या पुस्तकांचो आनी इतल्या ग्रंथांचो उल्लेख ह्या पुस्तकांत मेळटा की ह्या मनशाक इतलें वाचपाक वेळ केन्ना मेळटालो काय म्हणून प्रश्न पडटा. म्हणटकच त्या खातीरच हांवें म्हळें की लायफ लाँग विद्यार्थी ही जी मुळांत बैठक आसा मनाची, ती बैठक हातूंतल्या उतरां कणकणी मेळटा, तरेक तरांनी मेळटा. हें जर वाचन पळयलें तर वाचपाक तरी वेळ जाय न्ही. आनी तातूंत आनीक एक उल्लेख आयला जाणें हांव मातसो गोंदळ्ळां. म्हाजो बाब घडये चड बरें जाणा आसत की तो कांय कडेन म्हणटा की दर 15 दिसांनी आपूण भया भावागेर वतालो आनी एक पुस्तक हाडटालो आनी तें कॉपी करतालो म्हणून. पुस्तक कॉपी करतालो. एक कारण अशें जायत की त्या वेळार विकती घेवपाची तांक खर्चा कडेन पळोवचें पडटालें न्ही, मुळांतूच अडचण आशिल्ली. म्हणटा पुस्तकांनी विकती घेवपाक खर्च ना म्हणून तें बरोवन काडटा, पुस्तकाचें पुस्तक. म्हणटा इतलें सगळें करपाक वेळ कितलो मनशाक जाय आनी तातूंत भितर हें वाचन करप. वैचारीक ग्रंथांचें वाचन, कादंबरी कथाचें न्ही, वैचारीक ग्रंथांचें, फिलॉसॉफरांचें. हाका एक वेगळीच शक्ती जाय पडटा आनी ती घडये आमचे मदल्या थोड्यांच्याच आंगांत आसता. ती शक्ती आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान मेळटा आनी घडये तातूंतल्यान देख आमच्यांनी घेवं येता. ती देख आमकां मेळची अशें म्हणून
परत एक फावट तांचे स्मृतीक नमस्कार करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं उदयबाब. इश्टांनो, आमी कार्यावळीच्या निमण्या पावंड्यार पाविल्ले आसात, पूण उपकाराचें उलोवप जावच्या पयलीं आमच्या सगळ्या मानेस्तांक आमी मोगाचें प्रतीक भेटयतात. आमचे मदीं आमोणकार घराची सगळे सदस्य आसात. हांव तांच्या लागीं मागतां, हांव जशीं नांवां घेता तशीं तांणी येवन हांगासर ह्यो यादी तांकां भेटोवच्यो. सगळ्यांत पयलीं मागतां तेजा आमोणकर फुलारी हांचे लागीं तांणी वेदीर येवन आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे हांकां मोगाचें प्रतीक भेटोवचें. तशेंच मुखार मागतां दिव्या आमोणकर हांणी मुखार येवन आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे माधवबाब बोरकार हांकां ह्या दिसतीक भेटोवचें. मुखार रिया आमोणकार हांच्या लागीं मागतात आनी कार्यावळीचे मानाचे सोयरे किशोर नायक गांवकार हांकां ह्या दिसतीक भेटोवचें. मुखार वेद आमोणकार हाच्या लागीं मागता तांणी आयच्या कार्यावळीचे पुस्तकाचेर उलोवप करपी आसावरी नायक हांकां ह्या दिसतीक भेटोवचें. तशेंच यतीन फुलारी हांचे लागीं मागता तांणी मुखार येवन संजना पब्लिकेशन्सचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकार हांकां ह्या दिसतीक भेटोवचें. डॉक्टर नीलाकडे मागता तांणी प्रोफेसर गौरंग भाणये हांकां ह्या दिसतीक भेटोवचें. देव बरें करूं. कार्यावळीच्या निमण्या सुवातेर हांव मागतां संजना पब्लिकेशन्सचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकार हांच्या लागीं तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक परतून एक फावट नमस्कार. म्हगेलें उपकाराचें उलोवप सुरू करचे पयलीं सगळ्यां खातीर एक चत्राय. भायर सुरबूस जेवण मांडिल्लें आसा, खाण जेवण आसा. कार्यावळ इतल्यान सोंपली ना. म्हजें जरी उपकाराचें उलोवप जालें तरी कार्यावळ सोंपना. जेन्ना तुमी त्या खाण जेवणाचो आस्वाद घेतले तेन्नाच कार्यावळ सोंपतली. सगळ्यांनी मुजरत ताचो आस्वाद घेवचो. आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त उदयबाब, कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त माधवबाब बोरकार, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त किशोरबाब गांवकार, भोवमानेस्त आसावरी बाय, तुमी सगळ्यांनी आयच्या कार्यावळीक तुमचो मोलादीक वेळ दिलो आनी कार्यावळीक तुमचे विचार मांडले. जे नवे विचार आमी आमच्या मनांत घेवन आज घरा वतले आनी तातूंतल्यान उर्बा घेवन आनी शांतीबाबाची दिसपटी हाचे हातूंतल्यानूय उर्बा घेवन आमी मुखावेले आमचें आयुश्य सारतले. तुमी मुजरत आज हांगा आयले ह्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन करपी गौरांग बाब हांणी सुंदरशें सूत्रसंचालन केलें. हांव तर म्हणन की लास्ट मोमेंटाक सांगून ताणें केलें आनीक म्हजो भार हलको केलो. ह्या खातीर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तकाच्या निर्मणेक ज्यांचो हातभार लागलो ते रिया ग्राफिक्साचे भोवमानेस्त ऋषिकेश बाब आठवले, कृपाली नायक, किशोर बाब आनीक जाधव, सुनील जाधव ह्या सगळ्यांचे संजना पब्लिकेशन्स आनी आमोणकार घराबो मन काळजा सावन उपकारी. एक वेगळ्या तरेचे उपकार हांव हांगा सांगन. ते म्हणटा ते दादाची नाचसून किंवा शांतीबाबाची नाचसून अजून लग्न जावचें आसा, पूण तिका हें आयचें हें भाग्य लाभलें. हांवें म्हज्या येवकाराचें उलोवपाक म्हणिल्लें की योग बेगीन आयलो ना, लेट आयलो आनीक जेन्ना कितें वेळान जाता तें बऱ्या खातीर जाता म्हणटात तें अशें. तिका आयच्या कार्यावळीचे जो सुंदर बॅनर आनी बाकीचे जे कार्यावळी खातीर हें तिणें तयार करून दिलें आपल्या आर्टिस्टीक नदरेंतल्यान, तें तिका करपाक मेळ्ळें. ह्या खातीर तिचे हांव संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन उपकारी. भोवमानेस्त वर्षाबाय आमोणकार हांणी आज जी हांगा मिनिएचर्स हांगा प्रेजेंट केल्यात ती करून दिली. ह्या खातीर संजना पब्लिकेशन्स तांचे उपकारी. ह्या पुस्तकाचें हें कवर केन्नाय पब्लिशर म्हणून आमी जेन्ना पळय कवर करतात, हांव आनीक आठवले बाब बसून करतात, तातूंत आर्टिस्टीक नदर आसताच अशें ना. आनी जेन्ना हांवें आमचें कवर राजेंद्र बाबाक दाखयलें, राजेंद्र बाब म्हणपालें ना 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 राव आपूण पळयता. आनी तांगेल्या कुटुंबांतली सदस्य येवन
तांणी हें चित्र बदलून चित्र तेंच दवरलें पूण ताजें प्रेजेंटेशन बदलून हें सुंदर कवर ह्या पुस्तकाक दिलें. त्या खातीर आमोणकार घराब्याचे संजना पब्लिकेशन्स खूब उपकारी, कारण हें चित्र आनी ह्या पुस्तकाचें कवर म्हणून आशिल्लें हें कवर हें खूब जाणांक खूबच घोस्ताक गेलें. आज हांगा नोडा कॅटरर्स तुमचे खातीर भायर जेवण घेवन रावल्यात, तांचे आमी उपकारी. आर्ट एंड कल्चराचे सगळे कर्मचारी वर्ग जे सदांच आमकां सहकार्य करतात तांचे आमी उपकारी. आनीक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे तुमी सगळे आज जे हांगा मानेस्त उपस्थित रावले आनी आयचे कार्यावळीक सोबा हाडली, ह्या खातीर तुमचेय सगळ्यांचे मन काळजासावन उपकार. परतून एक फावट सांगता, कार्यावळ अजून सोंपली ना, भायर जेवणाचो आस्वाद घेयात आनी मागीर कार्यावळ सोंपली अशें म्हणुया. देव बरें करूं.